हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. आतवैर पारया ताळयो पेटूया संगात आम्ही जैताची बोपाट मारूया. आतवैर पारया ताळयो पेटूया संगात आम्ही जैताची बोपाट मारूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. हातवैर पारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची बोपाट मारूया. हातवैर पारया ताळयो पेटूया संगात आम्ही जैताची बोपाट मारूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. सुडका आनी सोडवून आमकां हाडून येता. हातवैर पारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची बोपाट मारूया. हातवैर पारया ताळयो पेटूया संगात आम्ही जैताची बोपाट मारूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गान तुका सुनियांचे जो हगलाप तुका
तुका सुम्यान जेजो स्तुती तुका सुम्यान जेजो आराधन तुका सुम्यान जेजो जय जय तुका सुम्यान जेजो हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही बसूया. मोगाळ भाव भयणीनो, हो एक सर्तीक दीस देवान आमकां फोव केला. काल कोणें म्हण विचारलें गी देवा लागीं म्हाका हो दीस दी म्हणून. एप्रिलाची 8 तारीख कोणी विचारलं जाल्यार सांगेत. कोणी विचारूं ना, पूण देवान आमकां एक सर्तीक दीस आमच्या जिवितांत फोव केला. आमकां दिजे म्हण गरज ना जाल्यार ताणें आमकां फोव केला. आनी हो दीस आमी पळयचे जाल्यार आनी आमी हांगासर ह्या बाचपे पुणशेताक आमी पावोवचे जाल्यार आमच्या ह्या भगवंत संतान पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान आमकां हाडिचे जाल्यार हर एकल्याच्या जिवितांत एक योजन म्हणून आसा. तें योजन म्हण नातलें जाल्यार तुमी हांगा पावते ना. हर एकल्याच्या जिवितांत हर एक देवाच्या खुशे परमनंत घडोवन आसा. तुमी चिंतला अशेंत फाल्यां वचोचे रेतीरेक आनी आमी हांगा पावतले म्हणून. तें योजन तें चिंतप तुज्या मोतीन येयचें जाल्यार देवाचें योजन आसा. जायत्यांनी चिंतलां पूण ती पावोवना. तुमी चिंतलां तुमी पावल्यात आनी हेरांनी चिंतलां हांगा येयचें म्हूण ती दुसऱ्या कडेन पावल्यात. तें देवाचें योजन. हें सगळें देवाच्या योजने प्रमाणे चलोवन आसा. तर आमच्या फाटल्यान आसची ती बळिश्ट सकत तो देव. ताणें आमकां रचलें आनी ताणें आमकां जाय जाल्लें फोव केलें आनी ताणें आमकां हर एक दिवचें. याके जाल्यार तुमी बसतल्यात आतां दनपारां म्हणसर दनपार प्रांतें कदेल दुसऱ्यांचेंत तुमी बसार एका सिटीर तुमी बसतल्यात. तुमी चिंतल्यात ती परमनंट सीट, ते ड्रायव्हराची मात परमनंट, तुमची कांय परमनंट ना. तुमी देवान वसोंगूच आसा. हर एकल्याचें आमचें जिवीत एका घडये खातीर मात एका घडयेक आमी बसता. दुसऱ्या घडी आमकां कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. हर एक देवाच्या योजने प्रमाणे घडोवन आसा. आमी चिंतचें मात्र हांव मुखल्यार जियेता आनी ते मर वर्सान जियेता हें पुरे चिंताप आसा. हें सगळें आमी सोडूंक आसा. ह्या संवसारांत शाश्वत म्हणलें खंयचेंच ना. आतां ह्या घडये खातीर सोम्यान आमकां हांगासर हाडलां. ही घडी, ह्या घडयेंत देवान आमकां हांगासर आमचें काळीज म्हूण तो नितळ करता. आमचें चिंताप तो बदलिता. हे घडये तुका तो बदलिता. कशें तो बार्तिमेव कुड्डो जेजू लागीं आयलो. ताणें चिंतलां सगळे जिणे भरतो कुड्डो जावन तूं उरतलो म्हूण. पूण त्या घडये सोम्यान ताका आपडलो, तो बरो जालो. ताचे दोळे ताका दोळ्यांची दिश ताका मेळ्ळी. त्या बेऱ्यान चिंतलें अशेंत सगळी म्हजी जिणी हांव बेरो जावन उरतलो म्हूण. एका घडयेन जेजून ताका आपडलो. ताका आयकूंक तें देणें फावो जालें. त्या खोडकारान ताच्या जिवितांत चिंतलें सगळी जिणी ताची हांव खोडकार जावन आसतलो. देवान ताका आपडलो, सोम्यान ताका आपडलो. ताचें खोड नितळ्ळें. त्या देवसार लागल्ल्यांक तशेंच ताणें चिंतलें सगळी जिणी हांव ह्या देवसारा सांगता जियोंक आसतलें. जेजून तसो देवसार धांवडायलो. मोगाळ भाव भयणी, हें आमचें चिंताप. आमची मोत कितें सांगता, तूं हांगा परमनंट ह्या संवसारांत, तूं ह्या संवसारांत शाश्वत, कांयच भियेनाका. कशें त्या सैतानान जेजूक सांगलें, हो सगळो संवसार हांव तुका दितलो, तुवें कितें करचें, म्हाका नमस्कार करचें. हें आमचें मोतीसो सैतान आमकां अर्येपुटी सांगूनच आसता. तूं परमनंट, तूं शाश्वत, कांय भियेनाका, तुका जाय जाल्ले बरी जिये, मजा मार, फाल्यांचें तूं चिंती नाका. आज तुज्या खुशे प्रमाणे जिये. कोणी नात, तूं तो शाश्वत ह्या संवसारांत, हेरां कोणी नात. असल्या मोतीच्या ह्या संवसारांत आमी जियोन आसा. ह्या सगळ्या मोणांत आमी जियोन आसा. देखून आज हें सगळें मोण, ही तुजी मोत आनी तुका कितें शाश्वत म्हूण सांगता तें सगळें आमी सोम्याक समर्पया. देवाक अर्गां दिवया हो दीस ताणें आमकां फोव केल्ले खातीर. आनी आमच्या जिवितांत घडलेलीं सगळीं घडितां, आमी भेटलेलीं सर मनशां आनी आमच्या जिविताची हर एक घडयो जेजूक त्यो मोलादीक. आमकांय मोलादीक, जेजूकी मोलादीक, देवा मुखारी त्यो मोलादीक. हें सगळें समर्पण आतां आमी आनी एक गीत गावया. सर आमी उबे रावया.
ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಕ್ರಮೆಂತ ಮಕಾನ್ 28 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 21 ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನಿಧಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನಿಧಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ
हगलाप तुका सुमी हालेलुया 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 हालेलुया. सर आम्ही बसूया. खरी की देवाच्या योजने प्रमाणे चलता तर आज देवान तुमकां हांगा हाडला जाल्यार आज तुमी आसले कडेन देव आसा. इमानुएल देव आमचे सवे आसा. देव तुमचे सवे आसा. देव म्हजे सवे आसा. देव म्हजे सवे आसल्यार तुज्या तुज्या बगलेन बसलेल्या भावातय आनी भयणीतय देव आसा की ना. हो ते गॅरंटी जाली. आता तुज्या बगलेन सडाव जावन आमी चिंचे आमचे थंय मात आसो देव ताचे थंय ना, दुस्मानांतय ना, म्हाका कश्ट दितल्यांतय ना. न्हय गे म्हजे थंय मात आसो देव. म्हजे थंय व्हडलो देव आसा. ताचे व्हडलो सैतान आसा. व्हडलो देंवसार आसा. सैतानाचो पिलो आसा. सैतानाचो मुखेली आसा. तो सैतानाचो हें सगळें आमी कर्ण काण गेल्या सरान ताचे थंय ना, म्हजे थंय आसा. देखून आज हें मन इल्लेशें थोडे फावटी आमी बदलीचें पडटा. देव म्हजे थंय आसा. देव सर्वा थंय आसा. देखून असो आमच्या पापा फ्रांसिसान एक फावटी सेमिनेरी गेल्ल्या वेळार तांणी ब्रदर्सांक ताणें विचारलें आमचे कुंभघराचे दोतोर न्ही देव खंयसर आसा. देव खंयसर आसा. देव सगळ्यांनी आसा. न्हय गे ताणें विचारलें सेमिनेरिस्तांक देव खंयसर आसा. सेमिनेरिस्तांनी म्हळें देव सगळ्यांनी आसा. आतां तुमी इल्ली दोतोन बदलेचे. देव खंय आसा. देव हांव खंय आसा थंय आसा. देव तूं खंय आसाय. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी आसा म्हणून सुलभ. आपूण आपणाक देव समेस्ता म्हणटा पळय तशें. देव समेस्तांक आसा म्हूण जेराल तरान सांगूं सुलभ. देव म्हजे थंय आसा. देव तुजे थंय आसा. देव खंय आसा. देव म्हजे थंय आसा. देव तुजे थंय आसा. देव समेस्तां थंय आसा. देखून आज हो देव आनी आमकां कुमक करता समजोवच्या खातीर आमची जिणी म्हणलें कितें आमकां अडकळटा. देखून जेजूचो कुरीस आमकां प्रेरण. देखून पाद्रापान एक बरो विशय आज घेतला. बरो असो आमकां निराशे करिना म्हण जुबल्यावाच्या वर्सा कालवारीचें पळयन जेजू आमकां देव आमकां कशें जेजू कुमो केली ताणें कुर्सार मरोंक आनी जिवंतपणाची जिणी आमचे खातीर. तशें आज आमचो कुरीस वोवंक तो कुमो करता. देखून आतां आमी देवाचें उतर आमी आयकुया. देवाचें उतर आयकुच्या पयलें पवित्र आत्म्याची ससाय मजत आमी मागया. आतां पयलें देवा कंतार आसतलें पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागची. ताचे उपरांत देवाचें उतर हांव वाचतलो. ताचे उपरांत तें मागणें आसतलें. देखून उबे रावता आसतना पयलीं आमी कंतारा उबे रावया. देवाचें उतर आयकुया. एक मागणें आमी दोळे धांपून म्हणया. हांव सांगतलो तुमकां. त्या उपरांत आमी बसचें. शिकोवणे खातीर आमी बसचें. सर आमी उबे रावया. धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. जेजू धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक. धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. आत्म्या ये म्हज्या मंदिरांत. आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. आत्म्या ये
तुजो आत्मो आमचेर जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्यासो मार्का प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या शेकीं ताची केळकुळांकन जाल्ले उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचें वस्तूर ताका नेसायलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव आल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापूय नाडा तावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं येतालो. ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्होवंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोता नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हण अर्थ. थंय रक्ताबळ भरशिल्लो वायन ताणें ताका पियेवंक दिलो, पण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत ताणीं ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालून ताणीं वांटून घेतलीं. जेजू कुर्सार मारतना सोडून सकाळची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगता दोगां सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेताले, ताची निंदा करताले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले, वा तूं देव मंदीर नास कर, 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलोय न्हय, तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळांकन एकामेकां म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केली, पूण आपणाकच बचाव करूंक तो शकना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देवूं पळया, तवळ आमी ताका सत म्हणटा. ताचे सांगता कुर्सा जोडलेले तेच परी ताची निंदा करतले. सोमयाचें शुभ वर्तमान पकाणी तुका एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. सगळे आमचे मोण आनी काळीज सोम्याक आमी उबारया. हांव आतां ह्या कालवार दोंगरार आसां म्हणल्या त्या अणभोगान आमी आतां सोम्या मुखार त्या कुर्सा मुखार रावया. कुर्सायलेल्या सोम्या जेजू, हो दीस तुवें म्हाका दिलाय. कालवार पर्वताचें पैन करून कुर्सा वाटेन तुजे संगी हांव आयल्या. ह्या संवसारांतले कश्ट कुरीस कित्याक म्हणलें, तुवें आमकां बापा विशीं मात सांगूंक शकताय. ही बापाची खुशी.
घेतसे म्हणे मोळ्या तूं मागणें करतना तुवें म्हणलें बापा साद जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली निवार तरी ही म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी आमी दिसपडते मागणो साव समया साद जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली निवार आनी आज आमकां कृपा दी तुजें तें दुसरें मागणें हांवें म्हणून ही म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी ही काल्स हांवें पियोंक हो कुरीस हांवें वोवोंक तूं म्हाका कृपा दी जायते कुरीस म्हज्या जिवितांत आसात थोडे फावटी ते म्हाका कुर्सापंदाक अडचितात कुर्सापंदाक हांव पडटां पूण तुजो कुरीस म्हाका धैर्य दिता बळ दिता घटाय दिता आनी सकत दिता म्हजो कुरीस ह्या कालवार पयण्यार हांवें शबीतपणे वोवोंक आनी कुर्सा उपरांतली ती जिवंतपणाची दिनी म्हज्या दोळ्या मुखार दवरूंक तूं म्हाका कृपा दी हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर आमी बसुया. कुर्सा इल्ल्या सोम्याताई भोवमोगाळ भावाणो आनी भयणीनो 2000 वर्सां आदीं जेजून कुरीस वावयलो ताची मोटवी जळक आत्तांच वांजेलांत आमी आयकली आनी जेजू कुरीस वोवयतना जायतो लोक थंयसर आसलो न्ही गे तो एकलो गेल्लो ना ताचे सगळे जायतीं जाणां आसलीं ताचे दुस्मानी आसले बरी मनशांय आसलीं आतां पयलें दुस्मानाक सोडया बऱ्या मनशांक थंय धरया आमी आज कुर्सा वाट केली न्ही गे जेजूच्या कुर्सा वाट्यार मेळिल्लीं जेजूक कुमोक केल्ली आनी जेजू सगळे जेजू विशयान बरें चिंतल्लें कोण पळय आसात सांगा पळया शिरेना सोसिमो वेरोनिका स्त्री जेरुजलमाच्यो स्त्रियो मोरी माय वय तिका कशें सोडचें कुर्सा म्हळी रावली मागीर लोक आसलो हांगा बचपेसोय थोडो आसलो कोण ना मोरी मागदलेन वय मो जुवांव जेजूच्या उजव्या कुशीन आसलो बरो सोर सगळ्या जिणेंत ताणें सोर उरलें तो बरो सोर म्हणटा ताका निमाणे घडये बरो सोर कित्याक म्हळ्यार ताकाय निमाणे घडी ताणें आपली सूख वळखलो वय जायत्यो स्त्रियो थंयसर आसल्यो पूण ह्या सगळ्यांक लेक घालतना थोडी बोटां तितले मेजयेत म्हणटात पळय तितलो लोक मात्र आसलो पूण जेजूक पसंद करिनातलो लोक चड आसलो की उणो आसलो दुस्मान जेजूच्या की चड आसलो ते एक सत वय मू आमी कितले एका मनशा विशयान बरें चिंतल्यार ह्या संवसारांत दुस्मान चडच आसतात न्ही गे ते जेजूचो अणभव मात्र न्ही आमचोय अणभव. आतां 2000 वर्सां उपरांत आमी हांगासर आसा आज तुमी इज्रायला गेल्या थोडी इज्रायला गेल्ली आसचे तुमचे मदें न्ही गे थंय थोडी कालवार दोंगर पळयला आसचेर तुमी जेरुजलमाच्या कुशीन गेल्यार आतां ते व्यापार वहिवाटाचो जागो जाला जाल्यार अशीर वाट मात्र आसा आनी थंयसर वयर इगोर्जो आसात थोडीं घरां आसात आनी पुरे शॉपान बरोवन गेल्या तो दोंगर म्हणले बरी तुमकां बगना तो दोंगर म्हणले बरी तुमकां बगना तो कालवार दोंगर एक आमची बरी ती एक आमी टावन म्हणटा पळय एक टावना बरी जालां सिटी बरी जालां एका आमच्या गांवा बरी जालां बिल्डींग आनी पळय आसून तशें जालां. आतां आमकां गरजेचें तें न्ही जेजू 2000 वर्सां आदीं त्या कट्ट्याची सुवात जेरुजलेमाच्या भायर त्या दोंगरार तो कुर्सार मेल्लो. आज आमकांय आमचो कुरीस जेजून दिला एक कुरीस आहात आमकां न्ही गे कुरीसनांतले कोणी आसात की आसा सगळ्यां गळ्यांत ते कुरीस आसा गळ्यांत ते कुरीस आसा उपरांत आमच्या जिणयेंत ते कुरीस आसात. आतां तुमचे कुरीस थोडे आसल्यार सांगेत कसले बरे कुरीस आहात तुमी सांगा पळय. कुरीस म्हळ्यार आमकां कश्टोंचे आनी आमकां दूख दिवच्यो संगती न्ही गे कसले कुरीस आसात.
एकल्याक पाद्रापण सांग येवच्या हप्त्यान तुमचो कुरिसाण नाही म्हणटाना बायलेक तुकुलान नाही लोक तो एक तसो थोडे पटे आमचे सो दादलो आमची स्त्री आमकां व्हडलो कुरीस जातात आमची भुरगींच आमकां व्हडलो कुरीस जातात न्ही गे आमचे दुस्मान आमकां एक कुरीस जातात आमची पिडाशिडा कुरीस जाता प्राय जाताना प्राय एक कुरीस जाता आमचे नट्ट बोल्ट इल्ले लूज जावंक सुरू जातात प्राय जाताना त्या दाळा व्हडलो कुरीस आमकां तुमचे मदें जायते आमचे प्रायस्तां आमचे आब व्हडले माय हांगासर आयल्यात त्याग आनी सॅक्रिफीस करन ह्या पुणशेताक आयल्यात आमचो कुरीस तुमी वोवोन आयल्यात भुरग्यांक तांचो कुरीस आसा एग्जाम आयली म्हणटाना वो एक व्हडलो कुरीस एके दाळा परीक्षा जाता गे पाप तांकां टेन्शन ती आतां भुरग्यांक परीक्षेचे चड मार्क्स काडचे टेन्शन आमी 35 तुका काडून पास जालें तें आमकां उडासना आमच्या भुरग्यांनी 90 काडिचे म्हणून भुरगीं गोत्ताले सांगतात तुमी कितले काडले गे म्हणून हय तशें देखून आतां मार्क्साचें टेन्शन तें 96 मेळ्ळ्यार पावनान आनी एकल्याक 97 मेळ्ळो जाल्यार म्हाका सोंसूंक तो सोंसना तें आतांच्या भुरग्यांचे मार्क्स वय तशें जाल्यार कुर्साच्या जिवितांत आमी जिवन आसा पूण ताच्याक एक व्हडलो कुरीस आसचो सगळ्यांक दोस्सो कुरीस एक आज आमी त्या विशयान नियाळ करचो जडाय आसचो कुरीस तो कोणसो घे म्हूण आमी नियाळ करया हांव आयले वार आमच्या फ्रायरींत कॉवेंतांत कुमसाराक बसून आसले कडेन कुरीस लोक नातुल्लो भायर आयलो भायर येवन उबो रावतना एकलो आब खंयच्या गांवांतल्यान आयिल्लो म्हण कळीत ना म्हाका तो आयलो फादर म्हाका 2 संगती आसात एक तुमचे कडेन कुमसार जायचे आनी एक लागीं तुमचे लागीं उलयचे ताका हांवें विचारलें तुका खंयची जाय पयलें कुमसार जायचे की तशें उलयता म्हणलो जायत हांव ताका आपोवन व्हरून आमच्या पार्लरांत ते एक रूम आसा तें बसयलें ताका तो बसलो बसून उलोवंक स्टार्ट करतना तो रडलो गळगळ्या रडलो कांय ताच्या जिणेन तितलें रडचें म्हण चिंता 10 मिनटां 5 मिनटां जालीं 10 मिनटां जालीं ताणें रडणें रावयलें म्हाका कळिता तो खंयच्याय गरजेन आयिल्लो तो आनी हांव मुखार लोप गेल्लो पदराप मेळिल्ले आनी ताका एक अवकाश जालो ताचे उपरांत रडणें तांपल्या उपरांत हांवें विचारलें कितें गजाल ताका तो म्हणलो पदर आदल्या हप्त्यान म्हजो 75 वर्सांचो 55 वर्सांचो अमृतोत्सव जुबलेव आचारान केलो जल्माचो म्हज्या भुरग्यांनी तो केलो परत्यान रडलो हांवें कळ्ळें म्हाका कितें गे आसा ताच्या फादर हांवें मस्त सुखी केल्यात म्हज्या जिवितांत जाल्यार म्हाका हांव रडोंक उतना म्हज्या जिवितांत देखून आज अवकाश मेळ्ळो हांव रडटां फादर उपरांत हांव घेत रावलो निमाणें तो म्हणलो तें उतार ताणें सांगलेलें म्हाका लागलें फादर म्हज्या सगळ्या जिणयेंत हांवें जायतें बरें केलां म्हज्या बायली सरल्या सुमार तेंप जालो आतां सरोन बायल सरल्या भुरग्यांनी हो जुबल्यो म्हाका केलो 75 वर्सांचो पूण आज म्हजी परिस्थिती अशी जाल्या गे एका सादेपणान कलतेपणान जिवचें तलें मन म्हज्या लागीं ना कितें केल्यार म्हज्या दुस्मानाक बक्षिया म्हळ्यार मन ना म्हज्या लागीं तें मनच ना ताका हांवें म्हळें आळ्याबा 70 आनी 5 वर्सां 55 वर्सां तूं त्या मना संगी जियेलाय जाल्यार आज तें कशें बदलतलें तें आबाची मात म्हजी तुजी परिस्थिती इतलीं वर्सां आमचें मन आमी त्या दुस्मानकायेन जावन दी खंयचे धरून काळजान म्हणले बरें तुमी पोसून दवरलां जाल्यार आज कशें बदलतलें देखून सगळे आमच्या जिणयेंत आमी कितें गिडावागी बग्गद्दू तुजें मन एटी धरून जालें जाल्यार तें बग्गूंक तितलें सलीसना तसो लोक कुरीस म्हाका बरें करया म्हळ्यार बरें करूंक म्हज्यान जायना आतां कित्याक म्हळ्यार बरें करचो वेळ आसतना हांवें बरें करूं ना म्हज्या तरणाट प्रायार हूण रक्ताची ती जिणी आसतना हांवें म्हजो वेळ दिवं ना त्या दाळा मागणें करूं सांगल्यार मागणें करूं ना त्या दाळा कितें करूंक आसली ड्युटी हांवें करूं ना तरणाट प्राय कशी गेली उबोन गेली म्हाका कळयत ना आतां 55 वर्सां जाताना आतां म्हाका सुरू जालां आतां बरें करया म्हळ्यार कोणी म्हाका होंगना आतां बरें उलयलें ओके बस ती बरें उलोवचें नाका गरज ना येदोळ उलयलें पुरो असल्या परिस्थितीत म्हाका हाडून पावयलां फादर रडलो परत्यान उपरांत कुमसार जावन गेलो आमचो आब
हो कुरीस, तुजें मन, तुजें काळीज नितळ दवरूंक एक वेळ आसलो, तो ओळ हांवें होगडायलो. आनी आतां ती गुणी हांवें भोगणां म्हणटात पळय, गिल्ट फिलिंग्स, अपराधी मनोभाव म्हाका असो सतयता की म्हाका बरें करूंक तूं सोडना. देखून सांपावलान म्हणलें आसा, हांव बरें करूंक येताना हांव वायटच करतां, हांव वायट आडायतना हांव वायटच जाता. म्हज्यानी सोसूंक जायना. असो कुरीस घेवन आमी जिवन आसा. आमचें मन, आमचें काळीज, देखून तुज्या घरची परिस्थिती कितेंय जावं, तुज्या जिवितांत कितलेय दुस्मान आसूं दीत, तुज्या जिवितांत तुका वायट करची कितलीं मनशां आसूं दीत, जेजूकी ताच्या सिसान नेगार केलो, जेजूकी ताच्या सिसान विकृत केलो. कित्याक जेजूचें काळीज मन नितळ आसल्यान कुर्सार मेल्यार तो जिवंत जालो. वय एकादा वेळा हांवें म्हजें मन, म्हजें काळीज आनी म्हजी जिणी नितळा जाल्यार कोणें म्हजे वयर वचूंक साध्य ना. देखून म्हजो दुस्मान कोण, हांवूच निमाणें. म्हाका सतावसो सैतान आनी देवसार भायलो न्ही, तो म्हजे भितरलोच. आनी म्हजी जिणी म्हाका थोडे पटे वायट करची दुसऱ्यांनी न्ही, हांवेंच. हें आमकां समजोंक आमी शकना. देखून आज कल्वरीच्या वाटेर आमी हो कुरीस वोवोन आसतना आमी दोन विशय आमी समजोंक शकूंक जाय. पयलें, तो कुरीस केदोय व्हडलो जावं दी, ह्या देवाच्या कुशे प्रमाणे म्हाका मेळ्ळा आनी हाचे वरवीं म्हाका आत्मीक भलायकी जगतली. देखून कुरीस मेळ्ळा म्हूण बेजार करिनाकात. कुरीस मेळ्ळा म्हणून तुमी त्या विशयान निराश जावची गरज ना. कुरीस आसूं दी, वय इतलीं वर्सां जालीं, प्राय उतरन गेली, आज हांव कश्टता, पूण आज तो कुरीस सोम्या लागीं आमी तुलान केलो जाल्यार आज आमकां जैत मेळटा, बळ मेळटा, घटाय मेळटा. आनी ताचो एक दाखलो हांवें दिवचो जाल्यार आमचो सांपावलो ताणें सगळ्या पवित्र सभेक दग दिल्लें. ताच्या जिवितांत तशेंच जाल्लें. इतलीं वर्सां ताणें बरें करी येता आसलें, पूण तो हांकारान जियेलो. गोड्या वयर सोडून हेरांक दूख दूख कश्टूंक म्हूण तो दमास्का वाटेर वयच्या वेळार सोम्यान ताका शेवटायलो. आनी अनानियान येवन तो 30 दीस कुड्डो आसल्या वेळार ताका बावतिस्म दिलो, पवित्र स्नान ताका थंयसर दिलें. आनी तो क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार सावला वल्लो पावलो जालो म्हणटा हांव, जावना. 30 दिसांनी कसो बदलतलो? इतलीं वर्सांची खोटी जिणी जियोवन ते दारूण काळीज एका दिसान बदलना. मोगाळ भावा भयणीनो, एका दिसान बदलना. देखून सांपावला विशयान बरयलेलो कार्लो मरिया मार्तिनी म्हणलो कार्दिनाल आयले वार तो अंतरलो रोमांत. ताणें सांपावला विशयान स्पश्ट बरयलां. ताणें पुरे सांपावला विशयान अध्ययन करून सांपावला जिणी कशी आसली म्हण तो रूप सांगता. तो म्हणटा, तो एक पटी पवित्र स्नान घेवन बार्नबासान ताका शिसा लागीं आपोवन हाडल्या वेळार शीस भियेले. पेद्रू आनी जुआंव भियेले. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू आनी जुआंवच्या घरच्यांक ताणें लागाड काडले. आनी शीस सगळे भियेल्ल्या वेळार पावलूय भियेलो. आमी थोडे पटी जावं दी सुणें आमकां वाटेर मेळटाना, सुणें बोंकच्याके सुणें आमकांय भियेता, आमी सुण्या भियेता. वय जीवदाळ आसल्यार आमी जीवदाळ भियेता, जीवदाळ आमकां भियेता. हांगाय तशें जालें. आतां हाणें येदोळच लागाड काडला. देखून शीस भियेले कित्याक आपणाकय वो लागाड काडीत म्हणून तांकां कळीत ना हो बदललो. आनी पावलूय भियेलो कित्याक हाच्या घरच्यां लागाड काडला. देखून शीस आपणाकय जीशी मारतले म्हूण पावलू भियेलो. आनी ह्या वेळार कार्लो मरिया मार्तिनी कार्दिनाल म्हणटा, बार्नबासान राती सावलाक ह्या पावलाक तार्सूस म्हणल्या पयस ताच्या गांवाक धाडलो. आनी थंयसर अरेबिया म्हणल्या एका त्या मरुभुमींत माटयान तो जियोंक लागलो. 10 वर्सां ताणें थंयसर करशिल्लीं. आनी 10 वर्सां थंयसर करशिल्ल्या वेळार सांपावलो तो हर एका दिसा आपणें केल्लें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार येता. कितल्या जाणांक हांवें अन्याय केला, कितलो अहंकार हांवें दाखयला, कितलें गर्व हांवें दाखयला, कितल्या जाणांचेर परीकपण हांवें घेतलां, कितल्या जाणां हांवें जीवशी मारलां, जीवशी मारयलां म्हज्या उतरांनी आनी म्हज्या करण्यांनी. हें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार येताना जिवन जेजू ताका भेटलोलो आतां ताच्या मुखार आसतना तो गळगळ्या रडता. कशें पेद्रू पळय जेजूक नेगार करून गळगळ्या रडलो म्हणटा वांजेल. सांपावली गळगळ्या रडलो एका घडयेक न्ही, 10 वर्सां. आनी कसो तो धडंग जीव असो आसलो सांपावलो 10 वर्सां उपरांत एक शिरपुटो कसो जालो.
काय लांब काड सोडून लांब केस सोडून एक शिरपुटो जीव जावन सोम्या मुखार संपूर्ण कलतो जालो. आमी सांत पावलाच्या पत्रांतच आयकत हांव, देव तो तरी आपल्या समाजपणाक तो लोबदोन रावलो ना, बगार मनशार सारको जावन मनशा रुपी तो दिश्टी पडलो आनी कुर्सा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो. हें सांत पावलान तें बरें जे जाल्यार जेजू कालतो जालो म्हूण बरें जे जाल्यार आपल्या जिवितांत तें कालतेपण ताचें तें आयलें. आनी केदाळ तो कालतो जावन 10 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या वेळार तो कसो आयलो गे म्हणल्या विशांत वस्तू कार्लो मारिया मार्तिनी अनेक विवरण दिता. पूण आमकां लक्ती जावचें विवरण हांवें दिवचें जाल्यार आमकां लक्ती जावचें, ह्या आमच्या गांवाक लक्ती जावचें 1970 आनी 1979 इस्वेन मदर तेरेजाक शांती समाधानाचो पुरस्कार लाभलो. आनी ह्या वेळार त्या वेळार इंदिरा गांधी थंयसर आसली. आनी इंदिरा गांधी म्हणटा आपल्या डायरीचेर, आज हें कार्य आसा, म्हाका तें हजर जावंक आसा, मदर तेरेजाक शांती पुरस्कार दिवंक आसा. तिका येदोळ दिला, पूण भारता तर्फेन आमी त्या दीस आमी तिका सादर करतले. हांव आनी त्या दीस वेदीर हांव आसतलीं. आनी वेदीर आसतल्या वेळार मदर तेरेजाचें नांव उलो करतना मदर तेरेजा धांवून येतली, तो पुरस्कार घेतली, सगळ्या लोकांक ती सांगतली येदो व्हडलो पुरस्कार. स्कूल डे वेळार भुरग्यांक प्रायज दितना कशें म्हळें, आनी संतोशान धांवतली आनी सगळो लोक ताळयो पेटतलो. तशें जालें ना. इंदिरा गांधी मुंदारून म्हणटा, हांव त्या वेदीचेर आसल्या वेळार मदर तेरेजाचें नांव उलो करतना खंयी लिपोवन बसलो तो शिरपुटो जीव, त्या कापडांत आसल्या वस्त्राच्या कुडक्यान रेवडायल्या वरी बारीक जीव बगवून मुखार आयलो. त्या वेदीच्या मेटां ताणें सोडलो आनी तो पुरस्कार घेतल्या मनशा ताणें तो पुरस्कार घेतलो. तिणें ताका मान बागयलो आनी लोकांकी मान बागयलो आनी मेटां देंवोन ती वेदीची मेटां देंवोन मुखार गेलो. ती मुखार येता आसतना म्हाका ती आतां कांय अदृश्य जाली म्हणलें बरें म्हाका भोगलें, म्हज्या दोळ्यांत तां दुकान देंवलीं. असलो एक जीव, सादेपण, कालतेपणाचो जीव हांवें म्हज्या जिणेंत हांवें पळयलो ना. तें कालतेपण, असलें कालतेपणाचें मनीस एक व्यक्ती म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवंक ना. म्हज्या दोळ्यांत तां दुकान देंवली म्हणटा इंदिरा गांधी. हांव चिंता सांत पावली तसोच तो कसो धडांग जीव असो आसलो, घोड्याचेर आसलो, ताका मारा हाका मारा, घरांतल्यान मनशांक वयन काडा तांकां जीशी मारा म्हूण इतलें करचलो मनीस 10 वर्सां उपरांत एक शिरपुटो जीव जावन तेणें येता आसतना कांय पेद्रून जुवां लागीं सर वो कोण भिकारी वो कोण भिकारी तसो जाल्लो. आनी ह्या वेळार कांय जुवां म्हळें अशें तो साऊल 10 वर्सां साऊल असो जाला. आनी त्या उपरांत ताचें कालतेपण ताचें विधेयपण पळोवन ताका अपोस्तलांच्या पंगडान घेतलो. साऊल पावलू जायचे जाल्यार 10 वर्सां लागलीं, 30 दीस न्ही 10 वर्सां लागलीं. ताचें सगळें मन काळीज नितळ ताणें बदलिलें. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज नितळ काळीज नितळ म्हण हेजे जाल्यार आमी एक दाखलो सांत आगोस्तिनाचो घेवचें पडटा. 30 वर्सां ताच्या आवयन ताच्या लागीं मागलेलें, ताचें दारूण काळीज मोवाळ्ळें ना. पूण एक दीस कितें आवय सरल्या उपरांत तो मुखार वेता आसतना थंयसर तो बायबल उक्तालो पळयता. रोमाकारान बरयल्लें 13व्या अध्यायान तो पळयता. कितें उजात रात काबार जावन आयली, आतां दीस उजवाडसो जालो. काळोखाच्या त्या करण्यांक आमी पाठ करया आनी नवें नेसाण आमी घेवया. केदाळ ती उतरां ताच्या काळजां लागलीं. ताणें बौतिस्म घेतलो, तो नवो मनीस जालो, एक याजक जालो आनी हिप्पोसो बिस्प जालो. आनी बिस्प जाल्ल्या वेळार लोकांनी हो भगेवंत म्हूण ताका आपोवसर केलें. अगुस्तीन भगेवंत जाला, सांत जाला म्हूण. पूण ताच्या दोळ्या मुखार ताची फाटली जिनी आसली. देखून ताणें न्हिदोंक वयच्या कटल्या बगलेन तें सगळें 50वें किर्तन ताणें बरोवन घाल्लें. खंयचें किर्तन तें? काकुळट कर म्हजी सोम्या हांव एक फातकी. देखून त्या किर्तनां ही उतरां आसात. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी ए देवा.
एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दिये देवा, एक दृढ म्हण मोजे थंय तूं नवें कर. तुज्या दोळ्या मुकलो म्हाका पयस उडय नाका, तुजोत मोजे तावन खाणवरी नाका. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी देवा. म्हणजे आमी एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा, एक दृढ म्हण मोजे थंय तूं नवें कर. तुज्या दोळ्या मुकलो म्हाका पयस उडय नाका, मोजोत तुजे तावन काणवरी नाका. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी देवा. देखून आज आमचें मन, आमचें काळीस सोम्या मुखार आमी दवरया. कसलें मन घेवन आमी हांगासर आयल्या, कसलें काळीस घेवन आमी हांगासर आयल्या. हो एक व्हडलो कुरीस, हो बदलो म्हाका बारीक कश्ट. जेजूचो तो कसो कुरीस आसुल्लो, पूण देवाची एक योजन आसा. हो कुरीस तुजें तें आसूंक जाय. तुजो कुरीस कुशीन बसयल्या बयनी स्वभावाचो कुरीस वेगवेगळो, वेगवेगळो कुरीस. देखून आतां आमी उबी रावया, आमी एक गीत गावया. कित्याक सोम्यान आमकां हो कुरीस दिला. मोजो शीस जावं कोणा शेता. आमी रेका वेळार उबे रावया आनी कोणा उबे रावंक कसो जाता आनी बसून शेता. हें गीत आमी गावया. फस्ट एक चरण आनी एक श्लोक मात, ताच्या उपरांत हें मागणें आसतलें. आमी करज माळार गावचें मोजो शीस जावं कोणा, तें गीत पयलें चरण आनी एक श्लोक आमी गावया. आनी हो म्हजो कुरीस, म्हज्या मोणाचो कुरीस, बदलूंक जायनातलो कुरीस सोम्याक आमी समर्पया. मोजो शीस जावं कोणा शेता, आपणाक सेकार करून दे. कुरीस आपलो कांदार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दे. खुर्सांत हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव खुर्सांत पडलोन धरता. खुर्सांत हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव खुर्सांत पडलोन धरता. आमचे दोळे आमी दंपया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आयचो हो दीस तुवें म्हाका दिलाय. आयचो हो दीस तुवें म्हाका दिलाय. तुका वर्गां दिता. तुका अर्गां दिता. म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या जिणयेंत जायते कुरीस हांवें ववयल्यात. जायते कुरीस हांवें ववयल्यात. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, म्हजें मन, म्हजें मन, म्हजें काळीज म्हजें काळीज कालवार दोंगरार आसा. कालवार दोंगरार आसा. आनी म्हजें मन आनी काळीज आनी म्हजें मन आनी काळीज हांव तुका समर्पितां. हांव तुका समर्पितां. हो कुरीस घेवन हो कुरीस घेवन हांव कुर्सा वाड समकण आसा. हांव कुर्सा वाड समकून आसा. कालवार दोंगरार सोडून आसा. कालवार दोंगरार सोडून आसा. जेजू, जेजू, त्रासाची, त्रासाची, कठिनायची, कठिनायची, अडचणेची जिणी म्हजी, पूण तुवें म्हाका सांडूंक नाय, सोडूंक नाय. बऱ्या मनशा मुखांतर तूं म्हाका कृपा दिताय. कितलीं दुस्मानां आसल्यार बरी मनशां म्हज्या बगलेन आसात. म्हाका मजत करतात.
करतात म्हाका कुमो करता म्हाका कुमो करता जेजू जेजू म्हजो कुरीस वावंक म्हजो कुरीस वोवंक म्हाका बळ दी म्हाका बळ दी म्हाका गटाय दी म्हाका गटाय दी म्हाका सकत दी म्हाका सकत दी आमेन आमेन आमी बसुया आनी सा पावलाच्या असल्या अणभवा उपरांत ताची पत्रां ती 13 पत्रां आसात पुराय हर एक पत्र ताच्या कुर्साच्यो अणभव ताणें 10 वर्सां कितें केल्लें त्या माटयान त्या बुयारान कशें तो रडलो आपल्या पथकां खातीर कशें सोम्यान ताका बदलिलो आनी ताचो अणभव घेवन तो म्हणटा क्रिस्तचे दाग म्हजे कुडीर कसल्यात आनी आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्तस म्हजें तें जियेता आनी तो परत म्हणटा तुमचें सोडवणाचें काम तुमीच करूंक आसा हर एकल्यानी तुमचो कुरीस वोवंक आसा आनी एकल्याक सांगूंक जायना तूं म्हजो कुरीस वोव ती मजत मात करियेत सिरेनाच्या सिमां बरी वा वेरोनिका स्त्रिये बरी वा त्या जेरुजालेमच्या स्त्रियां बरी तांणी खूब मोग मात्र करियेत तुजो कुरीस तुवें वावोंकूच आसा देखून हें मन काळीज तुवें आज बदलिल्लें जाल्यार तुजो कुरीस तुवें वावयलोय वा तो कुरीस तुवें आसा तशें फूड करूंक तुवें सोम्याची कृपा मागली जाल्यार कोणेंच ह्या संवसारांत तुजे वयर जैत उरूंक जावचें ना कित्याक म्हजी दुस्मान काय म्हजें थंय आसा आनी म्हजें खोटेपण म्हजें थंय आसा म्हजो इश्ट म्हजें थंय आसा म्हजो दुस्मानूय म्हजें थंय आसा हें सगळें हांवें म्हाका चिंतूंक जाय देखून कोणाकय हांवें दुसऱ्यांक सादिना कित्याक हो संबंद म्हजो आनी देवा मदलो देवान तुका थोड्या वर्सां आदीं ह्या संवसारांत जल्म दिला जाल्यार एका प्रत्येक इराद्या खातीर इतल्या वर्सांची जिणी तुका दिल्या जाल्यार प्रत्येक इराद्या खातीर देखून सा पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत परत्यान म्हणटा आमकां ह्या सगळ्या संवसारांतलें कितें हांवें भोगलेलें तें बरें म्हूण हांवें चिंतलेलें तें सगळें आतां लुकसाण म्हूण हांव चिंतां आनी ह्या सर्व वस्तू खातीर हांवें नश्ट भोगला कोलो नश्ट जायतो वेळ म्हजो गेला जायतीं झगडीं हांवें केल्यांत आनी सगळें वेस्ट म्हणलें बरें दिसता आनी निमाणें तो म्हणटा ह्या सगळ्या खातीर हें सगळें म्हाका हांव आदली जिणी ती मजेची कुशालायची जिणी हांव कोयर म्हूण लेखतां तुमच्या घरा कोयर आसा मू आमच्या घरा कोयर आसा स्वच्छ भारत आमी म्हणटा स्वच्छ भारत म्हळ्यार नितळ करचें वो कोयर म्हूण हांव लेखतां सा पावल म्हणटा ही सगळी जिणी कितें हांवें नांव जोडिचें म्हजें शिकाप म्हजे हुद्दे म्हजे डिग्र्यो म्हज्यो सणद्यो भायल्या गांवाक येचें त्या गांवाक येचें कांय अवकाश जालो चंद्रा लोकांक येचें हांव चिंतालें कोण वचून वयतालें म्हणून हें सगळें तुजें चिंताप आसा पळय कोयर म्हूण हांव लेखतां चिंतचें सोडा तुमी आज तुमचें काळीज आनी मन सोम्या थंय दवरा आनी सोम्या थंय दवरल्यार मात्र आमचो कुरीस कितें म्हूण आमकां कळटा भायल्या गांव गेल्या त्या क्षणांत तुजी जिणी सुदरना थोड्यांनी चिंतचें बगेवंत जाग्याक हांव वचून येतां वचून येवन हांव बगेवंत जाता आनी पूण शेताक हांव येतां आनी बगेवंत जावन येता पूण शेतांत बगेवंत जागो तो एक अवकाश मात्र तुका तुजें काळीज दाड्डें जाल्यार कुसुरलें जाल्यार तें बदलूंक बदलना देखून बगेवंत जाग्यान थोडें वचून आयिल्लें तें कालें आसा म्हूण म्हणलीं आसात बदलो म्हूण गेल्ली बदलावंत जावना तांच्या जिवितांत हें सगळें घडचें तुज्या मना आनी काळजाचेर आसचो तो संबंद तुका बरें आसचें बरें जावचें म्हणा जाल्यार बचपेत जावयेत पेरमोदे जावयेत हांगा शेजारचे आद्या पाडी जावयेत देव तुका हांगास बदलयता खंयच्या गांवा वचून बदलूची गरज ना तुजें कुटांबत पवित्र सभा कितें म्हणटा तुजें कुटांबत पवित्र सभा कुटांबत पावता तुका बरें करून जियोंक अवकाश आसा जाल्यार देखून हो खुरीस आमी घेता आसतना पयलीं हांवें सांगलें हो एक आत्मीक भलायकी आमकां दिता हांवें समजूंक जाय हो खुरीस जेजून म्हाका दिला देवान म्हाका दिला वो हांवें समजूंक जाय देखून देवान कित्याक म्हाका दिला हें जाल्यार बरें सवालां करच्या बदलाक हो खुरीस देवान म्हाका दिला पयलें हांवें समजूंक जाय आनी दुसऱ्यान आमी आतां नियाळ करचो विशय हो खुरीस आमच्या सगळ्यांच्या सलवासावा खातीर म्हाका दिल्लो जेजून सगळ्यांच्या सोडवणे खातीर म्हाका देवान हो खुरीस दिल्लो अखेर करच्या पयलें एक दाखलो दिवचो त्या सिरेनाच्या सिमांसो सिरेनाचो सिमांसो सिरेनाचो सिमांव खंयच्या गांवचो तो खंयचो सिरेनाचो तो सिरेन म्हणलो गांव खंय आसा ते मातले कश्टांचे सवाल हय पयलें सवाल सुलाभ आसा सिरेनाचो सिमा खंयच्या गांवचो सिरेनाचो हय सिरेन म्हणलो गांव आसचो पॅलेस्टिनान आनी इज्रायलान न्ही सिरेन म्हणलो गांव आसचो आफ्रिकान लिबिया म्हणल्या गांवान
देखून सिरेन म्हण सो सिमाव पॅलेस्टिनाचो जुदेव न्ही तो आफ्रिकाचो निग्रो आमी म्हणटा आफ्रिकान तो. आतां तो कसो थंय पावलो तुमी आफ्रिका गेल्यार कळटा. हांव आफ्रिकांत आसलो युगांडा म्हणल्या गांवांत 5 वर्सां आसलो. ह्या दक्षिण आफ्रिकाचे गांव पुरे काळे आसचे ते निग्रो म्हणटा आमी सावळो लोक. पूण उत्तराक गेल्यार नॉर्थ सुडान म्हणटात लिबिया आनी इजिप्ट हे पुरे गांव थंय गोरे आफ्रिकान आसचे. गोरे आफ्रिकान तांचे केस मात्र गुंगूर आसतात पूण ते गोरे. देखून सिमाव हो गोरो आफ्रिकान तो सावळो आफ्रिकान न्ही. आतां तो कसो पॅलेस्टिना पावलो तें सवाल. देखून एक पुराणी काणी अशी आसा त्या वेळार जुदेव बारी फामाद ते सगळे वापर वहिवाटा खातीर पॅलेस्तीन सोडून युरोपांत आफ्रिकांत आनी उरल्या गांवांनी ते तांच्या वापर वहिवाटा खातीर गेल्ले. आनी ते आफ्रिकांत आसलेल्या एका जुदेवाचो गुलामस सिमाव म्हणलें नांव ताणें उपरांत बावतिस्मा उपरांत घेतलें. जेजूचो पाटला उदार जाल्या उपरांत ताणें सिमाव म्हणून ताचें आफ्रिकाचें नांव दुसऱ्यांत आसा. आनी वो जुदेव आफ्रिकांत थंय सिरेन म्हणल्या गांवांत आसल्ल्याचो गुलामसो सिमाव. देखून वो जुदेव मेस्त्री धणी वर्साक एक फावटी पॅलेस्तिनाक येतालो. पास्कां पेस्ता वेळार तो येतालो. तांचें पास्कां पेस्त जुदेवांचें पास्कां पेस्त खंयचें तें तांणी इजिप्तांत आवन बसयल्ल्या गांवाक त्या तांबड्या दर्यांतल्यान पयन केल्लें पेस्त तांचें पास्कां पेस्त. आमकां क्रिस्तांवांक जेजून कुर्सार मरोन जिवंत जाल्लें पेस्त. देखून हर एक वर्सा पास्कां परबे वेळार जुदेव पॅलेस्तिनाक इस्रायला तांच्या गांवाक येताना तांणी त्या दणयान ताच्या गुलाम साकराक कोणाक सिमावंक आपोवन हाडुल्लो त्या वर्सा. हर एक वर्सा आपोवन हाडटलो. आनी सिमावंक आपल्या दणयाची भास कळीत आसली. जुदेव भास हिब्रू वा आरामायक भास कळीत आसली. देखून कशें दणयाची भास गुलाम शिकतात तशें ताका कळीत आसलें. देखून त्या दीस सकाळीं ताच्या रुमांतान उठोन भायर येता आसतना तो पळयता त्या पॅलेस्तिनांत त्या जेरुजालेमांत लोक सगळो पुरुशांवर गेल्ले बरे वेतात आसा आनी एकल्या लागीं तो तांचे भाशेन विचारता आज कितें हांगा चलोन आसा. ताका एकलो म्हणटा जेजू नजरेन म्हणल्याक आज आमी कुर्सार मारूंक व्हरून आसा. आनी हाका एक आस सांगता कित्याक म्हळ्यार आफ्रिकांत कोणाय कैद्याक फातर मारून जेशी मारचें पण हांगासर कुर्सार मारचें ताणें येदोळ पळोवना. आज पळया वो एक अवकाश आज रजा आसा म्हणून तोय लोकां सांगता येता. आनी आफ्रिकाचो लोक निग्रो लोक तो हॅप्पी गो लक्की म्हणटात आमी इंग्लिशान. म्हळ्यार तो एक मजेन जिनीस अर्चितानी. लोक कितें करता तांचे बरी वय करता. लोक ताळयो पेटताना वय ताळयो पेटता. लोक शिळोन घालतना वय शिळोन घालता. लोक नाचतना वय नाचोन येता. लोक सोडलो बोमोन येताना जेजू थंयसर दोगां सोरां सगळे कुरीस वोवन आसता. आनी वो निग्रो सिमाव त्या लोकां संगी वेता. आनी ह्या वेळार जेजू पयले फावटी कुर्सापंदा पडटा. कुर्सापंदा पडटा आसतना ह्या सोजेरांक पिलातान येदोळूच तांकां आदेश दिल्लो ताणें कुर्सार मोराचे वाटेर ताका मरोंक सोडनाजो म्हूण सांगिल्ल्यान सोजेर आतां जेजू कुरीस वोवून जाल्यार कोणें म्हणे वोवयचें न्हय. जुदेवांक तो कुरीस एक अडकळ आनी नालिसाय असो. देखून जुदेवांक तो कुरीस दिवंक जायना. देखून कोणाक जुदेवा बैले कोणा म्हणी कुरीस दिजे म्हणून ते सोदताले सोजेर. तांकां कोणीय दिश्टी पडोवना. देखून तांणी कुरीस जेजूचो परत्यान उबो करून जेजूक वोवोवचें बरें बळ केलें. आनी वो निग्रो आमचो सिमाव शिरेणाचो सिमाव तोय लोकां सांगता ताळयो पेटतालो. लोकां सांगता शिळोन घालतालो. लोकां सांगता नाचोन लोकां मदें वचोन नाचलो. आनी ह्या वेळार जेजू दुसरे फावटी कुर्सापंदा पडटा. जेजू कुर्सापंदा पडटा आसतना परत्यान ते सोजेर पळयतात कोण म्हणे जुदेवा बायलो आमचे मदें आसा जाल्यार ताका कुरीस वोवंक गेल्ले कुमक करचें म्हणून. पूण ते पळयतना तांकां कोणीय दिसना. आनी ह्या वेळार जेजूक ते परत्यान ते कुरीस उबो करून जेजूक व्हरचें बरें बळ करतात. आनी वो सिरेणाचो सिमाव लोकां सांगता मेळोन तो नाचोन येता तसा ताळयो पेटोवन आसा शिळणे घाल तोय लोकां सांगता वचोन तसा. जेजू तिसरे फावटी कुर्सापंदा पडलो. आनी ह्या वेळार जेजूक उठचें धैर्य तांकां नातरलें त्या सोजेरांक. आनी ह्या वेळार एका सोजेराची दिश्ट पडटा ह्या सिरेणाचो सिमाव. लोकां सांगता तोय ताळयो पेटोवन आसा. लोकां सांगता तोय नाचोन आसा. लोकां सांगता तोय शिळोन घालून आसा. आनी ताका धरलें कोणें त्या सोजेराणें म्हळें कुरीस वोवय. मुगळ भाव भयणीनो तुमी रेतीर जावन भायर येताना ते रोडाक येताना एक पुलिसाची जीप आयलें म्हणया आनी तुमकां जिपाचेर बसयलें आनी व्हेलें. बरी खुशी न्ही गे आमकां पुलिसांनी सेक्युरिटी दिली.
सगळ्या संवसाराक खबर जावं का तुका जेलान घाला म्हूण. ती नाली साय अकमाण ते बोगुल्ल्या मात कळीत. आतां हो इतलो खुशेन आसलो मनीस, ताळयो पेटोन आसलो, चलणां घालून आसलो आनी आसलो मनीस, ताका धर्न कुरीस वोय म्हणटाना ताका कितलें बोगलां जायत. ह्या मनशा वरवीं म्हाका कुरीस मेळ्ळो. आनी लोक आनी तमाशे करून आळे निग्रो कुरीस वयता, निग्रो कुरीस वयता. राग जेजूच्या ताका राग आयलो जावयेत. आमी म्हणटा पांचवेसेसांव शिरणा सुसिमांव जेजूक आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ताची परिस्थिती दुसरीच आसली आसा. आनी तो कुरीस वोवून कालवार दोंगरा पावल्या उपरांत कोंकणींत एक सांगणी हाणें वाचल्यार बीक मागून खाता म्हणून. काय जीव सोडून धांवलो जावयेत. तो रावलो ना जावयेत जेजू कुर्सार मरता म्हणसर. तो पळोवंक आयिल्लो जेजू कुर्सार मरता म्हणून. तो थंय नातुरलो. आनी गेल्ल्या उपरांत आपले थोडे फावटी शॉक लागल्यार, दोको बसल्यार 3 दीस उठानात खंय तापान. खंय म्हाका ताप लागलो जावयेत 3 दीस. आनी तिसऱ्या दिसा तो उठोन भायर येता आसतना लोक परत्यान पुसपुसून आसा. वो परतून भियेलो आनी काय कोणाक कुर्सार मारूंक गे म्हाका धरतात गे म्हणून. आनी एकल्या लागीं ताणें वचून विचारलें, तुमी कितें उलोवन आसात, कितें पुसपुसून आसात. आनी ह्या वेळा एकलो म्हणालो, तो जेजू नाजारेना कुर्सार मरलो पोर शुक्रारा दिसा आज तो जिवन जाला खंय. जिवन जावचें हें एक नवें संवस. कोणी जिवन जाल्लें ना ह्या संवसारान. तें कशें जालें. आनी एकलो म्हणटा आनी ताचे शिश्य थंय लिपोवन रावल्यात कुडान, तांचे लागीं विचार. आनी हो धांवलो, शिडयो सोडून धांवलो, मेटां सोडून धांवलो पयल्या माळयेर. आनी वचून ताणें दार तापडलें. आनी दार तापडल्या वेळार थंयसर शिश्य लिपोवन आसले भितर. पेद्रुणें दार उक्तें केलें. आनी पेद्रुणी विचारलें, तूं कोण. आनी सिमावन म्हळें, हांव सिरणगांवचो सिमांव. पोर शुक्रारा तुमच्या मेस्त्रीचो कुरीस हांवें ववयल्लो. पेद्रून ताका भितर व्हडलें आनी म्हळें, सिमांव आमच्या मेस्त्रीचो कुरीस तुवें ववयल्लोय. वो कुरीस ववय आसलो हांवें आनी हांगासर आसले 10 जाणांनी. जुदास नांव. वो कुरीस ववय आसलो हांवें आनी 10 जाणांनी. तुवें तो कुरीस ववयलोय. तुवें तो ववयल्लो कुरीस तो तुजो कुरीसय न्ही, तो जेजूचो कुरीसय न्ही, तो सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकास. तुवें ववयल्लो कुरीस तो तुजो कुरीसय न्ही, तो जेजूचो कुरीसय न्ही, तुवें ववयल्लो कुरीस सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकास. देखून मोगळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना आज तुका कसलोय कुरीस तुज्या जिवितान दिला जाल्यार जावं ती तुजोच घोव, तुजीच स्त्री, तुजीच भुरगीं, तुजोच दुस्मान, तुजीच शेजारां, हे सगळे मनशा कुळाच्या पातकांत तें आटापून आसा. देखून तुका मात्र कुरीस दिल्लो न्ही जेजून. सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाचो कुरीस तूं वोवून आसाय. देखून देवा कर गांधी, देखून देवा कर गांधी. आनी जेजू तुका करपा दिता, तुका बळ दिता, तुका घटाय दिता, तो तुका सोडून घालना. देखून कुरीस साल्वासावाचे हातेर देखून तुजो कुरीस आज तूं वोवयता जाल्यार कितेंय जावं दितो. पिडा शिडा जावं येत, तुजी प्रायज जावं येत, सगळ्यांय प्रायज जाता, सगळ्यांय प्रायस्तां जातात, सक्कड मालकडी जातात. हें सगळ्या मनशा कुळांत आटापून आसा. हें तुवें समजूंक जाय. देवान आपल्या योजना काल तुका हो कुरीस दिला. देखून ह्या कालवरीच्या पैनार तुवें आसतना देवाकर गांदिवंक जाय. कित्याक ह्या कुर्सा वरवीं तुका जैत आसा. देव तुका सोडून घालिना. ह्या कुर्सा वरवीं तुका जिवंतपणाची दिनी फावो करता. कशें म्हाका तकली पडापड आसल्या मात्र हेरांची तकली पडापड कळटा. म्हाका पडकाणी आसल्या मात हेरांची पडकाणी कळटा, नाजाल्यार हेरांचे कश्ट म्हाका कळनात. मदर तेरेसा म्हणटा, आमच्या कुडीचेर सांपावलान सांगलेलें बरें, क्रिस्ताचे दाग म्हज्या कुडीर कसल्यात म्हणून सांगूंक म्हाका बरी सुलाभ. सान जायचे भगवान जायचे म्हळ्यार म्हाका भारी सुलाभ. कश्ट सोसूंक तूं तयार आसाय. हेरांच्या कश्टां संगी तुजे कश्ट मेळोवंक तूं तयार आसाय. देखून ल्हान ल्हान संगतीन आमी कुरीस वयतना जेजू आमकां एक प्रेरण. कुर्सा वरवीं जिनी आखेर जावना, त्या कालवारे पयन ताच्या उपरांत जिवंतपण आसलें. देखूनच जेजूच्या कुर्सा वाटेर इतले दुस्मान आसले जाल्यार बरीं मनशां, सिरेनाच्या सिमांत आसलीं, जुआंत आसलीं, वेरोनिकांत आसलीं, त्या जेरुजलेमाच्या स्त्रियांत आसलीं, नेमाणें कुर्सार कळटा जेजूच्या उजव्या कुशीन आसलो. सई ती जेजूक बरें मागता. तुज्या जिवितांत तुज्या कितलींय दुस्मान आसूं दीत, तुज्या बगलेन कोण म्हणी बरीं मनशां आसात गे ना. कोणी बरीं मनशां नातले आसात गे. नेमान कोणी नाता. तुजी आवय म्हणी आसा मग जल्म दिल्ली आसात. जल्म दिल्ली आवय म्हणी तुज्या विशयान बरेंपण चिंता. अंतरले आशयेत.
देखून तुमी आज निराशे जावचें गरज ना. कोण तुमच्या बगल्यान रावल्लीं तांचे खातीर देवा कर्गां दिया. आमचो तुमचो कुरीस तुमी वावया. आनी हो कुरीस आज आराधना वेळार आमी सोम्याक समर्पिता. सकल ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಟ್ಟೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ
ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ Hallelujah, hallelujah, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 तुझ्या मुखारम्य आयल्या तुझो आधार मगो तू आमचो सडवणदार तू आमचो राय तू आमचो गोवळी आणि तू सडवणदार म्हूण म्हणून आमी आयल्या सोम्या आमकां एक वर्ती जिणे तुवें दान दिले आमकां जाय जाल्लें सगळें तुवें फावो केलां तू आमचो राय तू आमचो देव तू आमचो सडवणदार आनी हर एकी आमच्या जिवितांत दिल्लें तुजें वर्तें देणे म्हूण वळखून आमी तुजे लागीं आयले हांव सम्या तुज्या कुरपेन तूं आमकां बर तुज्या मोगान तूं आमकां बर तुज्या उजवाडान तूं आमकां बर बऱ्या भलायकेन आमकां बर सम्या आमचे म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना तुजो आदार आनी तुजी मजत आमी मागता तुजो आदार आनी तुजी मजत आमी हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सर आमी बसूया भगेवन तपत्याक आमी तयार जाताना आमचो हो कुरीस सोम्याक आज आमी समर्पिया हर एका मागण्या उपरांत आमचे गायन मंडळी आमकां ते श्लोक आमी म्हणटले हांव समर्पित हांव देखून तुमचो कुरीस तुमी उडास काडा कित्या खातीर हो कुरीस सोम्यान म्हाका दिला कित्या खातीर हे कश्ट हांव भोगतां ताका जाप ना मोगाळ भाव भयणीनो सोम्याक मात्र ती जाप कळीत आसा देवाक मात्र कळीत आसा कित्या खातीर सोम्यान कुर्सार मरचें कित्या खातीर हांवें त्या कुर्सार मरूंक जाय सोम्या लागीं ती जाप आसा देवा लागीं पूण आमकां आसचें इतलेंच
हो कुरीस सोम्याक आमी समर्पणसो. सोम्या जेसू, ह्या उंड्या रुपार तूं आमचे मदें आसाय. हो कुरीस घेवन हांव तुका हांगासर आसा. हो कुरीस म्हज्या कुटुंबाचो, हो सगळो तुका हांव समर्पितां. सोम्या समर्पिता समर्पिता कुटुंबा कोरी समर्पिता 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 कुटुंबा कोरी समर्पिता. सोम्या जेजू, हो कुरीस तुवें म्हाका दिलाय. म्हज्या दादले असो, म्हज्या स्त्री असो, आमच्या खासरी जिवीत असो, हो सगळो कुरीस हांव तुका समर्पिता. समर्पिता समर्पिता कुरीस आमचो समर्पिता 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 कुरीस आमचो समर्पिता. जेजू दयाळा, आमच्या कुटुंबाच्या जिणेंत म्हाका भोगचे ते त्रास, आकलास, उणेपण, अस्कतकाय, हो सगळो कुरीस हांव तुका समर्पिता. समर्पिता समर्पिता कुटुंब आमचे समर्पिता 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 कुटुंब आमचे समर्पिता. सोम्या जेजू, म्हजी सो व्याप्त आनी हांवें आशिल्लें म्हाका मेळनासचें आनी म्हाका जाय जाल्लें म्हाका मेळनासचें सगळ्या म्हज्या जिणेंत, हें सगळो कुरीस हांव तुका समर्पिता. समर्पिता समर्पिता आशा मोजी समर्पिता 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 आशा मोजी समर्पिता. सोम्या जेजू, म्हजी सगळी फाटली जिणी, म्हजी पातकां आनी जायते फावटी पातकां हांवें सांगल्यार परत परत म्हाका दोसची ती गुणी हांवें भोगना. हर ये फावटी म्हज्या चिंतनांनी दोसची, म्हाका इराराय करची, म्हाका कोश्टूंची, दोगणूची, दोगदोनची ती फाटल्या जिणेची चिंतना, सगळी फाटली जिणी हांव तुका समर्पिता. समर्पिता समर्पिता जिणी मोजी समर्पिता 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 जिणी मोजी समर्पिता. सोम्या आस ह्या रेतीरे वेळार म्हजें मन आनी काळीज हांव तुका समर्पिता. इतलें धाड्डें, इतलें धरून आनीक म्हाका ताका बदलूंक जायना. कसो लोक कुरीस वो म्हज्या दुस्मनाकी ताचे लागीं बोक्सांनी मागूंक की म्हज्या ह्या मनाक जायना. म्हज्या भाव भयणी संगी बऱ्या संबंदान जियोंक की म्हज्या मनाक जायना, म्हज्या काळजाक जायना. हें बदलिनातलें मन, हें काळीज हांव तुका समर्पिता. समर्पिता समर्पिता मोन काळीक समर्पिता 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 मोन काळीक समर्पिता. आतां आमी थोडो वेळ मौनपणी सारया. हांवें सांगलेलें कुरीस फकत ती एक देख मात्र, एक एग्जाम्पल मात्र, एक दाखलो मात्र. तुमचो कुरीस हांव नेना, तुमचो कुरीस आसा तो. जावं दी तुमची प्राय, अस्कतकाय, वा पिडाशिडा, वा हेरांतान भोगचे ते कश्ट, आकलास, विराराय, दुस्मानकाय, हे कडी हो सगळो कुरीस तुज्या मोतींत हाड आनी सोम्याक समर्पी. मौनपणान हो कुरीस सोम्याक तो समर्पी.
घे काळीज मुझे, घे सर्वोस मुझे, घे तू मन मुझे, घे तू धन मुझे, घे सर्वोस मुझे, घे तू मन मुझे, घे तू धन मुझे, घे सर्वोस मुझे. आतां आमी जिनियंतल्या कश्टां वेळार म्हणलें कंतार आमी गायतले हांव. हें कंतार गायता आसतना जेजू तुजे सवे आसा, तुका तो सण घालिना, तोय तुजे सवे ह्या वेळार कुरीस व्होवून आसा. 2000 वर्सां आदीं तो वावयलेलो कुरीस आज जेजूय तुजे सवे आसा. देखून सोम्यान तुका दिवचें धैर्य तो बरवसो निराश जायनासतना तुवें समकुंच्याक हें कंतार आमी गावया. तुमी तुमच्या बुकान पळोवची गरज ना, तुमचे दोळे दांपा. आज तुमची रेतीर हांगासर तुमचे फकत दोळे दांपा. आमची गायन मंडळी तुमकां कुमक करतली. पयलें चरण गावल्या उपरांत आमी श्लोक गायतले हांव. ताच्या उपरांत एक मटवणी आळावन दिता, ताच्या उपरांत दुसऱ्यांचे आमी गातले हांव. देखून ह्या वेळार हे जिनियंतले सर कश्ट हो कुरीस सोम्याक आमी ह्या कंतारा द्वारे आतां आमी भेटोवया. कोष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका, तुकानी सुग्रसलो तसो सांबाळता सदा. जियेंतल्या कोष्टा वेळा सांभाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच आपूण तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच आपूण तुज्या. आज आमकां कितें सतयता आमच्या जिवितांत? म्हजी पातकां आशीत, म्हजी अस्कतकाय आशीत. अशें जावं येता आसलें म्हज्या जिवितांत जालें ना. असली सूख हांवें केली म्हज्या जिवितांत आनी हरये पोटी इतलें बरेंपण हांवें केलें जाल्यारय म्हाका कित्याक ही गुन्हे हांवें बगडां. हो कुरीस कश्टी ताणी दग दिता. इतल्या वर्सांची जिणी देवान म्हाका फोव केली आनी हांवें बरें करीत आसलें.
पूण आज सोम्या मुखार हांव आसा. हांवें जायतें बरेंपण केलां, देव तें वळखता, तुका करपा दिता. तुजी कसली ताळण्यांत सैतानाची सकत तुजेर जैत वेल्यार जेजू आज म्हणटा हांव तुजे सवे आसा. म्हजो कुरीस घेवन तूं आसा. हांवें तो कुरीस वोवयला, तो म्हजो कुरीस न्ही, तो कोण तुमचो कोण नासो कुरीस न्ही, तो सगळ्या मनशां असो कुरीस हांवें वोवयला. ताचेर दिश्ट व्हर आनी तो कुरीस वोवयतना तुका कृपा मेळटली, बळ मेळटलें, सकत मेळटली. हल्लेंत सांपडतना अंगारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. हल्लेंत सांपडतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोग पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोग पर्यंत लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. आतां आमी निमाणी इन्नर हिलींग पेकोवणी म्हणटा ती रीत आमी चलयतले. एक 10 मिनटां ही आसतली. तुमकां कोणा उबें रावंक आसता ताणें बसून ताशी येता. आनी ही रीत अशी आसा, हांगासर इल्ली केदलांची इल्ली अडचणी आसा. देखून पावण आत्मारे म्हणलें गीत आमी घेतलें. पावण आत्मारे गीत तें पयलींचे श्लोक 2 फावटी गायल्या उपरांत हांव एक मागणें करतलो. त्या वेळार तुमी दोगां आसल्यार बरें, दुसरो दादलो दुसरी स्त्री आयल्यार नाका. तुमी तुमचीच दादलो स्त्री एकाच कुटुंबाची जाल्यार व्हडणी, नाजाल्यार स्त्रियो दादलो आसचे बरी तुमी पळया. आनी एकल्यान बसून आसचें आनी एकल्यान उबें रावचें, कळ्ळें मू. आनी हांव सांगतना तुमचे दोनी हात त्या भयणीचेर या भावाचेर तुमी दवरचे, समजता गे. एकल्यान उबें रावचें, एकल्यान बसचें. त्या वेळार हांव मागणें करतलो आनी तुमकां केदाळ हांवें हात दवर सांगला तेदो म्हणसर तुमी हात दवरचो. त्या उपरांत हांव तुमकां हात काडून सांगतना मात तुमी हात काडचे जायत गे. मागीर परत्यान आमी ते कांतार हांव मुखारसून व्हरतलो. आनी त्या उपरांत दुसरे फावटी आमी 2 श्लोक गायल्या उपरांत परत्यान मागणें करतना पयलें कोण बसून आसली ताणें उबें रावचें. ही रीत कळीत आसा, देखून हांव परत्यान सांगूंक वचना. तिसरे फावटी आमची जायतीं भुरगीं आसात आज, ल्हान भुरगीं आयल्यात. भुरग्यांनी कोणाच्या तकलेर हात दवरचे नाकात. भुरग्यांक आमी मुखार आपोवन हाडटले हांव आनी वडिलांनी तांच्या तकलेर हात दवरून तांचे खातीर मागचें. जालें गे जायत. आतां हें पावण आत्मारें गीत आमी गावया. त्या वेळार शक्कड आमी उबें रावया. कोणा उबें रावंक आसा ताणें बसून अशें येता. आनी तुमी दोगां आसचे बरी पळया. दोगां आसचे बरी तुमी पळया. आनी हें कथार आतां आमी सुरू करया. आमचे दोळे आमी दंपया. आमचे मुखार हात मुखार दवरया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. प्रिया पावनात्मरे येणे
तू देवणीये उजवाडान तू देवणीये सतरच्या बरेपणान तू देवणीये देवणीये या भावाचेर आनी भयणीचेर मोगान तू देवणीये उजवाडान तू देवणीये कृपेन तू देवणीये सर मोगान तू देवणीये आनी बरेपणान तू देवणीये आता एका भावान आनी एका भयणीन बसचे आनी अन्यक उबे रावल्ल्यान दोनी हात ताचेर दवरचे बरे करून दवरा दोनी हात दवरा तुमचे जेजूचे हात म्हूण चिंतून या भावाचेर आनी भयणीचेर तुमी दवरा आनी दोळे दांपा आनी मागया या भावाचेर आनी भयणी खातीर दोनी हात या भावाचेर आनी भयणीचेर दवरया सर्गींच्या भोवदाळ बाप्पा आपड या भावाक आनी भयणीक हेच घडये तुज्या मोगान तूं आपड हेच घडये सिनाय पर्वताचेर मोइजेचेर देवल्ल्या देवाच्या आत्म्या जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार जेजूचेर देवल्ल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आनी भयणीक कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या मोण्याने उलोवचें बरें केल्ल्या खोडकारांक नितळ केल्ल्या देवसार धांवडयलेल्या आनी हेरांक बरें केल्ल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आनी भयणीक वारे वदाळ थांबयलेल्या मेल्ल्यांक जिवंत केल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आनी भयणीक हेच घडये एफाता उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण या भावाचे आनी भयणीचे उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण एफाता हेच घडये नितळ काळीज आनी नितळ मोण या भावातय तूं रुपीत कर कितेंय वायट आसा जाल्यार हेच घडये तांकां सोडून वचोन दी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी या भावाक आनी भयणीक तूं बन सीनाय बेटादली इळीद बंदवले सीनाय बेಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ आता आम्ही सर आम्ही उभे राहूया पवनात्मारे प्रिय ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवणीय या भावाचेर वयनी कृपेन तू देवणीये मोगान तू देवणीये उजवाडान तू देवणीये तुझ्या देण्यान आनी फळान तू देवणीये सतरच्या बरेपणान तू देवणीये कृपेन तू देवणीये मोगान तू देवणीये उजवाडान तू देवणीये सतरच्या देण्यान आनी आता अन्य एका भावान आनी भयणीन बसचे अन्य एका भावान आनी भयणीन बसचे आनी उबे रावल्ले आनी दोनी हात या भावाचेर आनी भयणीचेर दवरचे सर्गीच्या भोवदाळ बाप्पा देवणीये पवित्र आत्म्या द्वारे या आमच्या भावाचेर आनी भयणीचेर सिनाय पर्वताचेर मोइजेचेर देवलेल्या आत्म्या जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार जेजूचेर देवलेल्या आत्म्या कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या मोण्याने उलोवचें बरें केल्ल्या खोडकारांक नितळ केल्ल्या सर तरेची पिडा शिडा गुण केल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आनी भयणीक हेच घडये कितेंय वायट या भावात आनी भयणी ते आसा जाल्यार हेच घडये पयस सरून दीत वारे वदाळ थांबयलेल्या मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या आनी सर तरेनी बरण केल्ल्या देवाच्या आत्म्या आपड या भावाक आनी भयणीक हेच घडये एफाता उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण हेच घडये या भावातय आनी भयणीतय नितळ काळीज आनी नितळ मोण रुता जावं दी हेच घडये बरें पण तुला पळय पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी या भयणीक आनी भावाक तूं फावो कर ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ सर आमी उबे रावया पावनात्मारे हे देवाच्या पवित्र आत्म्या देवणीय भावाचेर भयणी उजवाडान तू देवणी कृपेन
मोगान तू देवणीये सरकारच्या बरेपणान तू देवणीये पेन तू देवणीये मोगान तू देवणीये उजवाडान तू देवणीये इळेदु बारा बेगा बारा नामा माद्यद. आता सर भुरगीं आनी मुखार येवचें. सर भुरगीं फस्ट स्टँडर्डांत डिग्री मुसार आसली, एग्जामां बरोवची, परिक्षा बरोवची आनी कोणी आसा जाल्यार शिकचीं भुरगीं सगळीं मुखार येया पळया. एकच लायन करून रावा, एकच लायन करून रावा. त्या पंता मुसार वसा मग, त्या पंता मुसार वसा, लायन करून रावा, एकच लायन करून रावा. या मुखार ये मग, रावा रावा. आनी आवय यो भुरग्यांक हाडना जाल्यार तुमी हाडणे मुखार रावा, फाटल्यान रावयेत. तुमच्या भुरग्याच्या तकलेवर तुमी हात दवरा. हांव सांगताना मात दवरल्या पुरो. आतां वडा येया पळय. वडा न्ही कोणी जाता, वडा आसली दायकन येया. ही तुमची भुरगीं आनी लांब आसली आनी तुमी दिंबी घाला. तुमी लांब आले दिंबी घाला, लांब आले दिंबी घाला. तुमच्या पटल्यान व्हडा रावा, हांच्या पटल्यान व्हडा रावा आनी येया व्हडा येया. तुमची तर भुरगीं ती लांब आसली इल्ली दिंबी घाला. घालता भुरगे. सक्कड भुरग्यांच्या तकलेर हात दवरा. हळंगे एक चरक्या भुरग्याच्या तूं दिंबी घाल मग. तो दिंबी घाल. लांब आसली दिंबी घाला आनी ह्या सक्कड भुरग्यांच्या तकलेर हात दवरून आमी मागीर ही भुरगीं आज परिक्षा बरोवची भुरगीं, शिकचीं भुरगीं, मुखल्या क्लासिकेची भुरगीं, आमचे दोळे आमी दंप्या ताच्या तकलेर आतां तकलेर हात दवरा. आनी तुमच्या भुरगीं आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्याच्या तकलेर तुमी हात दवरा. जेजू मोगाळा राया. तुवें भुरग्यांक तुज्या वेंग्यान घेतलें, उस्क्यार घेतलें आनी म्हळें सर्गीचें रास तांचें. ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ले करीत तुमी सरकारा जावचे नात म्हूण सांगलां. ह्या भुरग्यांचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल. पवित्रत्म्याच्या देण्यानी तूं तांकां अंबर. तांकां कितें जाय हे घडये तूं तांकां फोव कर. बरी क्रिस्टिजिनी, बरो बेस, बरो फुडार, बरें शिकप आनी कितें तांची आवय बापाय आनी ते आशेता तें सगळें ह्या भुरग्यांक तूं फोव कर. तांकां कितेंय सोडून घाल नाका. बऱ्या भलायकेन तूं तांकां दवर आनी बरो फुडार जावं दी तांची जिवीत जिणे. बरो भविश्य ह्या भुरग्यांक फावो जावं दी आनी हर एका रितीन तूं तांकां राख आनी सांबाळ आनी हर एका पिडेशिड्यांतले तांकां तूं निवराय. सर आपायांतले तांकां निवराय आनी कोणाची दिश्ट ह्या भुरग्यांचेर पडन अशें तूं तांकां आदार आनी करपा लाभय. रोगद बाधेयली कष्टद ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. आता तुम्ही हात काढा. तुम्ही तुमच्या जाग्या उशीर तुमच्या जाग्या देवाच्या पवित्र उजवाडान तू देवणीये. या भावांचेर आनी भयणीचेर तू देवणीये. कृपेन तू देवणीये. मोगान तू देवणीये. माद्यदली ಇಲ್ಲಿ ತುಪಾರ ಹೇ ಕಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪನ ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಭಾವನ ಮರೇ ಇಳಿದು ಪಾರ ಹೇ ಕಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪಾರ ಹೇ ಕಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಶೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು
तू पंदवरे आत्मदाह तेरी सपारा मरद यदली आत्मदाह तेरी सपारा मरद यदली पावना मरे प्रिय पावना मरे हिळिदु बार हे गबार ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Alleluia, 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 Alleluia. आता आम्ही सोमयासो आशीर्वाद घेवच्याक वेतेले आमी येद्या वडा कंतार म्हणच्या पयले आमी एक घडी वो खुरीस सोम्याक आमी समर्पया आनी प्रत्येक जाण आज मागया आज आमकां पूण शेतांत आमकां सर तरांनी मजा दिवच्या बाप आणिला खातीर आमी मागया आनी हांगासर आसा सिस्टरां आमची येते तरेन आमकां कुमो करतात आमच्या गायन मंडळी आमकां कुमो करता आनी कोणें आमकां रितीर बऱ्या तरान जावं कुमो केल्या सगळ्यां खातीर हेटी दोळे दांपया आनी तांचे खातीर आमी मागया देवाक अर्गां दिवया हांगासर ही रेतीर आमकां दुसऱ्यांक पावोवच्या खातीर आमचो भाव आमकां हांगासर विडियो द्वारे कुमो करता तसा रेकॉर्डिंग कर कुमो करता त्या भावा खातीर आमी मागया आनी ह्या पूण शेतान हेर रितीन निस्वार्थ सेवा दिवचे साबार आसात तांचे खातीर एक दीस एक घडी दोळ्यां दाबोवन तांचे खातीर मागया आनी तुमच्या कुटुंबांत कोणा खातीर तुमी मागोंक आसा तुमच्या दुस्मणांक जावं दी तुमच्या कोणाक तुमी पसंद करिनात तांकां तुमच्या मोगाच्या मनशां सगळ्यांक आतां ह्या एक घडये सोम्याक समर्पया हें समर्पण आमी करया भगवंत जुआंव पॉल दुसरो हाचे द्वारे आमकां समेस्त तांकां आज कृपा मेळोवन दी आमचो कुरीस वोवंक आमकां बळ मेळोवन दी गटाय मेळोवन दी आनी आमकां समजोवन दी हो कुरीस देवान आमकां दिल्लो जेजूक दिल्ले बरी आनी त्या सल्वासावाच्या वाटेन कलवरेच्या वाटेन आमी पयन करना साव तर आतां आमी दिंबी मडया आनी हें गीत आमी गावया Sacramenta, Sustana, Coloia, Urveliatia, Rupa Bodla, Novioriti, Adaria, Salvod Vecha, Astad Vishvya, Bhavatache, Vardivya, Sushema, Kushesbudna, Ullasani, Suktiza, Podvi Maima, Susna, Susna, Yekastarya, Sita, Tuka, Tuka, Spirita, Samasami, Navarda. Amen. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ
सदांच आमच्या ते आमी बोगस सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां जावं बलिदान दये आमकां तूं फावो धन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मांडान आमकां तूं पोसताय हुंड्या वायनान तुका आस्तून दिताय जिविताक आनंद दुस्कतकाय तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो धन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. कुर्सा येयल्ल्या जेजू क्रिस्तातय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, या जुआंव पौल दुसरो भगवंताच्या पूर्ण शेतान आज आमी कालवारीच्या पयन्याचो नियाळ केलो. आमकां कितलीं दुस्मण आसल्यारी, आमकां पसंद करिनातलीं मनशां कितलींय आसल्यारी, आमकां नेगार करची, विकृत करची, आमकां कुर्सार मारची मनशां कितलीं आसल्यारी, बरीं मनशां आमच्या कालवारीच्या पयनार आसात. सिरेनाचो सिमांव ताच्या जिवितान ताच्या दोगा पुतां विशयांत वंजलांत आमी आयकता रुफूस आनी आंद्रे. आनी एक पोटी सिरणाच्या सिमांवच्या जिवितान बदलावण जाल्या उपरांत तो रावलो ना. आज आफ्रिकांत क्रिस्तांवपण आसा जाल्यार एक मोरी मगदलेना वरवीं आनी एक सिरेनाच्या सिमा वरवीं. सांव पौलाच्या जिवितांत ताणें इतलें वायट केलें ताका बगलें, पूण एक पोटी कुर्साचें पयण ताणें केल्या उपरांत ताच्या जिवितांत सावल आशिल्लो पौल जालो. आजय आमकां एक अवकाश सोम्यान दिला. आमचें कालवारीचें पयण आसा, आमचोय कुरीस आसा, सोम्याक आमी समर्पया आनी आमिसाचें बलिदान फावो ते परे भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तणाव विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकार मये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमियांका प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवं जुआंव पौल दुसरो तुझ्या भाग्यवंताक स्वताच्या आणि प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें. या वर्त्या दिसा आमचे पासोते करतात ती विनंती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जियोंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. गाण्यान पुस्तकांतले वाचप. ह्या दिसांनी इस्रायल परसा खोर दोंगरातावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याची वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवातावन आनी मोयसे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आरण्यांत मरूंक हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां ददोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटलो आयला. देखून सिरेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मोयसे सरसी आयलो आनी तांणी म्हणलें, आमी सिरेस्परांनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपाक आमचे मदें काडचे खातीर सिरेस्परा लागीं विनाती कर. देखून मोयसेन लोकां पासत मागलें आनी सिरेस्परान मोयसेक म्हणलें, एक पितळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबुडले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोयसेन एक पितळचो सोरोप केलो. देवाचे उतर हें. श्लोक. सिरेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सिरेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सिरेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजे मुखां मोलो तूं लिपय नाका. तुजे कान म्हजेरशी पडटी. हांव तुका उलो मारतना बेगी बेगी म्हाका जाप दी. श्लोक. सिरेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. हर राष्ट्रां सिरेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली. प्रिथमेचे सर राई तुजे महिमे मुखार खवजेतले. सिरेस्पर सियोनो शारा परत्यान उबारतलो आनी आपल्या व्हडल्या महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गतादार नातल्याची प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताजी विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सिरेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. आनी मुखार जाणान घेतले पडजेन देवाक नावडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतले बरोवन आसो. कायद्याचे विलाप आयकूंक मरणाचे परमाण जाल्लेल्यांक सुटका दिवं. देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानात तावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार तावन प्रिथमेचेर ताणें नादर गेली. श्लोक. सिरेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया. बोरें सोदा आनी वायट सोडा तेन्ना तुमी जियेतल्या. आनी सिरेस्पर तुमचे सोबे आसतलो.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका इसम्या जेजू परत्यान सांगी लागलो हांव भायर सरन वेतां तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो तशें जाल्यार वो कांय जीवघात कर्ण काणगेत काय जेजून जाप दिली तुमी ह्या संवसाराचे हांव सर्गीचो तुमी ह्या लोकाचे हांव ह्या लोकाचो न्हय देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमुनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात तांणी ताका म्हळें तर तूं कोण जेजून जाप दिली तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक तुमचे विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवंत आनी जें हांवें ताचें तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें म्हजे सक्ती हांव कांयच करिना म्हणूनय आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणूनय तुमकां कळटलें म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगात आसा म्हाका तो एकल्याकच सोडिना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सतमुनूंक लागले देवाचें उतर घे वाकणी तुका क्रिस्ता म्हाका धाडलोलो म्हजे सवे आसा जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावण आनी भयणीनो 2000 वर्सां आदीं जेजून म्हणलें उतार म्हाका धाडलोलो म्हजे सवे आसा आज तुमी हांगासर आयिल्ल्यांनी हर एकल्यांनी म्हणोंक आसा कितें म्हणचें म्हाका धाडलोलो म्हजे सवे आसा तुका धाडलोलो तुजे सवे आसा जाल्यार ताणें तुका कुरीस दिला जाल्यार तुवें तो घेवंक आसा ताजेर कुर्सार तुवें मरोंक आसा आनी ताचे वरवीं आमकां समेस्तांक हेरांकी बरेंपण जावंक आसा देखून बरेंपण करता आसतना तुवें व्हडलें व्हडलें बरेंपण करचें म्हण कोणूय सांगना तुवें केल्लें ल्हान बरेंपणी पावता आमकां आमच्या जिवितांत समस्या जावंक वा हेरांची झगडी जावंक वा मोतीक समाधान नासतना जियोंक मानस्ताप जावं कारण जावची गडितां ल्हान ती ल्हान कारण आमी सोमा केल्यार तुजें मत तुजें मन तुजें काळीज आमी सोमा केल्यार ते समस्या परिहार करी येता हांव एक दाखलो दिता तुमकां शेजारी आसले 2 जण एकलो शेजारी ताचे लागीं बोकरे आसले आनी एकलो शेजारी ताचे लागीं सुणी आसली आतां ह्या शेजाऱ्याची सुणी हाच्या बोकऱ्यांक धरताली ते आमच्या गांवांत कोंकडां धरले बरी आमकां कितें जाता कोंकडां धरल्यार बरें जाता गे झगड्यांत वयमू बोकऱ्याक धरचें बोकऱ्याक ग्रासूंचें आसलें देखून ह्या शेजाऱ्यान वचून त्या सांगलें अळे सायबा तुज्या सुण्या बांदून घाल तो आयकना म्हजी सुणी कालें करून दीत तुज्या बोकऱ्यांक तूं पळय म्हणटा तुज्या बोकऱ्यांक तूं बंदोबस्त कर निमाणें आनी खंय वचें हो सीदा वकिला लागीं गेलो आनी म्हणालो अळे सायबा म्हजो शेजारी अशें अशें करता ताजे सुणी येवन म्हजे बोकरे धरतात ताका वकील म्हणालो तुका तुजो शेजारी दुस्मान जावन आसचे गी इश्ट जावन आसचे झगडें करनासचे गी बरें करनासचे तुमी कितें म्हणटात बरें करनासचे बरें करना ताका समजना जाल्यार कालें करचें ताका हो म्हणलो ताका समजना आनी कालें करचें म्हाका तो दुस्मान जावचें नाका म्हजे सांगा तें बरें आसचें म्हाका जाय ताका समजना कालें करचें तुका हांव उपाय सांगता त्या उपाया प्रमाणे तुवें करचें
वो गेलो ताणें वकिलान ताका उपाय सांगलो आनी वो बोकऱ्याचो मालक गेलो फाटीं ताणें ताच्या बोकऱ्या मदीं ल्हान 3 पिलां आसलीं शेळयो म्हणटात आमी त्यो शेळयो काणगी येवन तो ताच्या शेजारा गेलो त्या तांगेर गेलो आनी त्या शेजाऱ्याक ताका भुरगीं आसलीं धाकटीं भुरगीं आसलीं आनी आमचे आलता भुरगीं आसात पडशे ल्हान भुरगीं 8वेची आनी 8वेची पूण ल्हान भुरगीं 4ने क्लास 5ने क्लास 6ने क्लास ल्हान भुरगीं आसले तांच्या कुटुंबान देखून आनीक जालें गेलें 3 बोकरे 2-3 पिलां व्हरून त्या भुरग्यांक दिलीं आनी ही तुमकां गिफ्ट जावन हांवें दिवचें तुमकां केळोवंक म्हणून भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक बारी खुशी आतां बोकऱ्यांक घरा हाडल्या उपरांत बापायन सुण्यां सोडूं जाता की बोकऱ्यांक भुरग्यांक ती बोकरे जायचे पिलां जायचे तांचे वाटेन केळोवंक देखून हांव बापायक कळ्ळें देखून बापायन कितें केलें ह्या भुरग्यांक संतोशान दवरचे खातीर त्या बोकऱ्यांक सांगता केळचे खातीर ताणें त्या सुण्यांक एक गूड बांदलो गूड बांदून सुण्यांक गुडान घालें बंदोबस्त केले सुण्याची आतां ही सुणी त्या बोकऱ्यांकय कांय नात ह्या बोकऱ्यांकय कांय नात ताचे उपरांत आनी कितें केलें ह्या सुण्या आसल्या घरच्या मालकाक कुटुंबाच्यांक एक जेवण केलें आनी आपल्यात बोकऱ्या मारन एका दोगां बोकऱ्या मारन बरें जेवण करन बिरयानी करन तांकां धाडलें आनी कितें केलें ताजे लागीं केलें दुसरें मांस आसलें वयत खरेंच मान्य आं बेश्टे आतां तुमी खरेंच म्हणून सांगून बोकऱ्याचें मांस करूंक वचनाकात आनी ताचे उपरांत आनी कितें केलें हाका आपयलें आनी तांकां कालें ताची स्पेशलिटी आनी बरें करन तांकां जेवण दिलें अशें हे दोग शेजारी एकल्या मनशाच्या एका बऱ्या कामा वरवीं दुस्मानकाय जावची झगडी जावची आडायली आनी त्या समाधानान जियोंक सुरू केलें आज तुमच्या शेजारा तुमचो शेजारी दुस्मान जावन आसाजे की बरो जावन आसाजे तो निर्धार तुमचो तुमी निर्धार घेवचे कित्याक ताका समजना तुमच्या दुस्मानाक समजना तितली समजणी ताका ना तुमकां समजणी आसा देखून तुमी रितीरेक आयल्यात देखून तुमकां देवान हो अवकाश दिला म्हाका धाडलोलो म्हजे सवय आसा तुमकां देवान धाडलां तुमकां देवान विसलां देखून भाग्यवान जुआंव पौल दुसरो ताका मेच्या 13 तारखेर 1981 इसवेंत 1981 इसवेंत मेच्या 13 तारखेर कालें जालें तुमी आयकोणांगी ताका गुळो घालून लागाड काडूंक प्रयत्न केलें एका तुर्की आली आक्का म्हणल्यान आनी ह्या वेळार पापा घायलो आस्पत्रेक ताका घालो वाचलो तो आनी त्या उपरांत पापा बरो जावन आयल्या उपरांत तो आपल्या निवासाक फाटीं वचोना तो सीदा जैलाक गेलो आली आक्काक जैलान घाल्लो ताका मेळ्ळो ताका ताणें पटलून धरलो सगळ्या मनशा कुळाक एक देख पटलून धरलो ताका ताणें बक्षिलो 1980 आनी 2005 इसवेंत 2005 इसवेंत पापा जुआंव पौल दुसरो अंतरलेल्या वेळार आली अक्काक सुटका मेळिल्ली ताच्या पतीने सवे भुरग्यां सवे तो मोरनाक आसलो नाजाल्यार खंय असो जालें ताणें पापा साहेबान निर्धार घेतलो जाल्यार त्या दिसा ताणें मोरो जाल्लें वय मू ताका फाशी जाती आसली पापान ताका बक्षिलो ताका जिवीत लाभलें बायले भुरग्यां सांगता पापा साहेबाच्या मोरनाक 2005 वर्सा तो आसलो थंय देखून मोगाळ भाव भयणी बरें करतना बरें करनूच तसो पोर एका पिरगजेंत एक रेतीर आसली हांव कुमसारा गेल्लो पदराप कितें सांगता उरल्या पदराप कितें सांगता म्हण आमकां एक इंट्रस्ट आसा हांव फाटल्यान वचून बसलो पद सुनील म्हणलो बेंगलोरचो तो रेतीर दितालो तो म्हणालो आमी बरें करून सुरू करतना पाटी पळोवंक ना बरें करनूच तेचें कित्याक भारताच्या संस्कृतीन कर्म म्हणून एक आयकलें कर्म तुजें कर्म कर्म म्हळ्यार तूं बरें करतना तुका बरें फाटी मेळटा तुवें वायट केल्यार तुका वायट मेळटा बरें करचें जेजून सांगलें बळें बरें करूनच तो सोंग जाय तुज्या दुस्मनाकय तुवें बरें करूंक जाय एखाद्या वेळार तुज्या दुस्मनाक वायट करूंक गेल्यार तेन्ना तुका वायट मेळटा तें आमी समजना आमी चिंतचें हांव इतल्या जाणां बरें करतां म्हज्या दुस्मनाक हांव शिराप घालतां तें जायना तुज्या दुस्मनाकय तुवें बेसांव घालूंक जाय आशिर्वाद घालूंक जाय तें तुका फाटीं मेळटा आज फाटीं मेळचें ना थोड्या तेंपा उपरांत फाटीं मेळटलें शेजारी सांगात आयिल्लें बरें तुका बरें जातलें आज आमी कित्याक कश्टांत हांव म्हळ्यार हेत खातीर आमी बरें करतल्यांक बरें करता वायट करतल्यांक आमच्या दुस्मनाक आमी शिराप घालता मरण वचूं दी म्हूण आमी मागता
तें जायना, तें कर्म तुका पाटी मारता, ते शिराप तुका पाटी मारता. देखून आमी कश्टात आहो. देखून आज आमी देवाक समजोया, म्हाका धाडलोलो म्हजे सवे आसा. जेजूक धाडलोलो, जेजू सवे आसलो, कुर्सार मरता म्हणसर जेजू सवे आसलो, जिवानपणाचें देण्यान दिल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुका हांगासर धाडलोलो म्हजे सवे आसा. तूं वायट करिना. कुर्सार म्हणलें ताणें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणणें नेनार तें. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू वंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा, घे बाबा भयणी वो वंडो, हें म्हजें मांस. 2000 वर्सां आदी हांवें कुर्सार भेटयलेलें, आज ह्या मिसा वेळार हांव तुका दिवन आसा. घे, तुका हांवें धाडलां, तुज्या जिवितान बरें जावं दी. घे वो वायन, हें म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत वालचें रगत. कशें म्हजें रगत हेरां खातीर हांवें भेटयलें, आज तुजें रगत, तुजी जिणी हेरां खातीर भेटयलेली जावं. देखून हे मिसाचें बलिदान घरा येता आसतना हें देवाचें उतर कालवारीच्या पैनार, हें देवाचें उतर आमी घेवया. म्हाका धाडलोलो म्हजे सवे आसा. सांगात आमी म्हणया, आमेन. लागीं जमल्या कानिको हाडून आयल्या, मोगानस्तू दिता, स्वीकार कर मोत परता. धन म्हजे वो पंदिता, आत्मा म्हजो अर्पिता, जीव म्हजो समर्पिता, जीव तुका अर्पिता. म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें कालवारीच्या वाटेचें हें पैनाचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाबा सरस्वत दिवं म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे परजेसो वो याजन मानून घे. भगवोन जुआंव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या ह्या वर्त्या दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या याजनाच्या गुणान आमच्या गोळ्या बराबर आमचें दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळे आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवोन जुआंव पावलो दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Powi darbarazo
तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सस्नेक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षांना मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, हाके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन धर्मदुतां, भगिवन जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बदल आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय. राजभरती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. समया हे म्हजे भितूंतल्यान बाब म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाचे वेळी तुवें वोंडो मोडलोय तुज्याच त्या मासांतो बदल्लोय. कालसेंतलो दाकारो रगजायशें केलोय उपराशिसा पिये दिलोय. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुरपे सागोरा धन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुरपे सागोरा धन्या भाग्यवंता. Berpantang tuwing Una priutile, Mata cendekan tuwekan dile, Rosa rosa loka, Unia wasne warne, Insomnia, amcha dunia, Ye Jesu mogala, Ye Jesu dayala. आमच्या काळजा प्रकाश पांकय तुझ्या मोगार उज्या कुडिकाणी आत्म्या धिगटाय तू आमकां येतारो का आमच्या धन्या. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुरपे सागोरा धन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुरपे सागोरा धन्या भाग्यवंता. प्रार्थोया.
भोव मोगाळ बापा भाग्यवंशू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या हुंड्या आनी दाखवायणांच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरगार कुणाणी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळा अशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शिकय तू आमकां सुवाव पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोकीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तू आमकां दैवीक काकूत आमकां उगडली चढवणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोदूची जिविता इटाक तुझ्या दिली व्हड मेलपाक जुवाव पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोकीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तू आमकां. सर्गीच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र क्रिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू जायते अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनातेन फाटल्या 10 वर्सांनी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या सामाजीक जिविताचेर जायतें बरेंपण ह्या संताच्या विनोडे मुखांत्र जालां तें आमी वळखून घेवया आनी ताचे मुखांत्र जाल्लें तें हर बरेंपण नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया. परिक्षेंत जैत लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिल्यांत भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. बो काकुळदारा बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता. ताचे बरी भाग्यवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासो देवा लागीं विनंती कर. हे भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर आनी तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन
बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन साबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. आमच्या भावा भयणींनी जायत्यो गरजो हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत त्यो समर्पून दिल्यात. त्या गरजां खातीर आमी आज विशेष रितीन मागता आसतना आमच्यो विनवण्यो जुवांव पावलाच्या मजतेन देवाक समर्पून दिया. एकरी गोल्डांतले पयशे फाटी मेळोवंक एकल्याचो पांय दूख बेगीनच गूण जावन चलोवंक साध्य जावच्याक एकल्याक स्विडनांत बरें काम मेळोवंक एकल्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक मेडिकल ट्रिटमेंटाचे सायड इफेक्ट नासता फळादीक जावच्याक MBA शिकाप जोडूंक आर्थीक आदार मेळोवंक एकल्याक कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण लाबोवंक एकल्याचें घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावंक 9 जाणांनी घरांत सांद्यांक शांती समाधान मेळोवंक एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक विजा रिन्यू जावंक पांयांच्या गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावंक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एका भयणीची भलायकी बरी जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड समान जावन आताक मेळोवंक परिक्षेन जैत मेळोवंक 4 जाणांनी मागलां. मातयाचे केस जटचे रावोवंक 5 जाणांनी मागलां. घरांत शांती समाधान मेळोवंक घराचें काम बऱ्या रितीन पोंताक पावोवंक आज जावंक आसचें एका स्त्रियेचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्याक एका तरणाट्याक रिग्गांत बरें काम मेळोवंक एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक मागलां. हे आमच्या भाव भयणींच्या इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना आमचे इरादे जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांतर जेजूक समर्पून दिया. कठीण तग ह्या दिसांनी आसा ती बेगीनच बरो आवो आमकां फावो जावच्या खातीर बरो पावसी आमकां वेळार फावो जावच्या खातीर जुवांव पावल दुसऱ्याची विनवणे मुखांतर जेजू कडेन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसता पिडेस्त प्रायवंत भाव भयणीचो उडास काडन तांकां जेजूक आमी समर्पून दिवया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैवी पॉल तुजे कुशीन जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वता. आमेन. सौम्याचे नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवानची नियमकान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे परचेन बगोवंक आनी बावार्थांची येवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतले आनी आणवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची तकली बगाव्या.
भाग्यवान जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा ताण येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव भाग्यवान जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटून ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणेक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो मोगाच्या न्हू कालवारीचें पयण 2025 आयच्या दिसा अर्ध्या दिसाची रेतीर भोव अर्थाबरीत रितीन चलोवन व्हेल्लें मानादीक बाप प्रकाश कापुजीन डिरेक्टर सेक्युलर फ्रांसिस्कान वोर्ड आज तांचो अर्दो दीस मोलादीक वेळ तांणी आमच्या सांगाता करसून भोव अपुर्बायेचो संदेश आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कुरीस आसातच पूण ते आमी जेजूच्या मोगान स्विकार केल्ल्या वेळार आमच्या जिविताक एक नवो उर्वोसो लाभता कित्याक आमकां धाडलोलो आमचे सांगात आसा भोव अपुर्बायेचो संदेश आयच्या दिसा आमकां दिवन मुखल्या हप्त्यांत आमी भाग्यवंत हप्त्याक मेट तेंकता आसतना ह्या भाग्यवंत हप्त्याक हत्मीक तयाराई करूंक तांणी आमकां आज कुमोग केलां आमी हर एकली बागी आजच आमची तयाराई आराम जाल्या देखून हें कालवारीचें पयण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आखेर जायना तें आराम जाता मात्र जिविताच्या आखेर पर्यंत हें कालवारीचें पयण आमच्या जिवितांत आसतलेंच तर संतोष आमी पावया सोमी आमचो कुर्सार मेल्लो आमकां कृपेचो आदाराचो जावं दी ताचेर बरोबर वचून दिसा दिसाचें आमचें जिवीत मोगान सेवेन जियोंक प्रयत्न करया ह्या संदर्भार मानादीक बाब प्रकाश हांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांचो उपकार बोडटां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता आनी आतां आयच्या दिसा जेवण दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती तशेंच मुड्दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती दितेले हांव मानादीक बाप प्रकाश आनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती दिवच्याक हांव तांच्या लागीं उपकार मागतां आज आमकां जेवण धर्मार्थ दिलां रोजी लोबो अमृतोत्सवाच्या सुवाळ्यार सा जुजे वाडो तांचो हांव मनापुर्वकी उपकार बावडतां देवाची विस्तार आशिर्वादां आनी जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास तिका फटयतां अभिनंदन तुका तशेंच आज आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिलां रोजी लोबो ग्रेगरी डिसोजा पेजार वाडो पेजार पिर्गज जेराल्ड कुटिन्नो आनी कुटाम देरे बैल डेल्पिन सिक्वेरा वेलांकाणी वाडो तेरेजा डिकोस्ता लुड्स वाडो मार्सेलिन डिसोजा सांपेद्रू वाडो फ्लोरा डिसोजा कॅनडा जेसिंता डिसोजा निर्मार्गा जानिस डिसोजा फातिमा पयलो वाडो इन्ना डिसोजा नित्यादार वाडो शांती डिसोजा सां पावल वाडो एवलिन डायस सां पेद्रू वाडो चार्ल्स क्रिस्टल डिसोजा सां फ्रांसीस पयलो वाडो रेशम दीपक डायस सां पेद्रू वाडो एलेन रॉड्रिगस सां जुजे वाडो मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागतां सर्गींच्या बोदयाळ बाप्पा इतलो बरो दीस तुवें आमकां फोव केल्या तुका आमी अर्गां दिता ह्या पूर्ण शेतांत कालवारीचें पैन आमी करून वो नियाळ वो आटो आनी सांगतासी रेतीर करचें बाग तुवें आमकां फोव केल्या तुका आमी अर्गां दिता ह्या संदर्भार हांगासर मांडून हाडलेल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी उडास करता ज्या लोकां आसा तांकां दिसपडटें सारकें जेवण मेळना तुज्या उदारपणान तांचो दिसपडटो ग्रास तूं फावो कर
हें जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांक तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक हजरवंट्यांनी तूं प्रतिफळ लाभय. ह्या जेवणाक स्पॉन्सर उरल्या आनी आर्थीक तरान कुमोग केल्ल्या आनी हेर तरांची दुडवाची आनी हेर तरान चड मजत केल्ल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर. तांकां कितेंच तूं उणें करिनाका. हें जेवण स्विकार करूंक येवचे आमकांय तुजो आशिर्वाद दी. तुज्या मोगान तूं आमकां भर. आमी सगळीं तुजी दिनवासनेचीं भुरगीं जावन एकामेका भाव आनी भयण जावन जियोवचें हें उदारतेने तूं आमकां फोव कर. हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Boksanyaso shantiso dut amso Bhagyevo zuvam paudusro Devika kultiso bhaktato Bhagyevo zuvam paudamso Boksanyaso shantiso dut amso Bhagyevo zuvam paudusro Eivika kultiso bhaktato Bhagyevan subham pauramso Nama nama tuka Nama nama tuka Eivik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Nama nama tuka Nama nama tuka Daivik bhakta amcha santa Shanti chakuvara Rajisandan mokseva tuzo părzăl Patlauda Krista sotum bolvo Ovi să besorai cuvăr Bhagyevo suvam paudusro Rajisandan mokseva tuzo părzăl Patlauda Krista sotum bolvo Ovi să besorai cuvăr Bhagyevo suvam paudusro Nama nama tuka Nama nama tuka Deivik bhakta amcha santa Shanti chakuvara Omkar Putra Sove Omkar Maria Shivadevamka Bhagyevan San Juan Paul II Bhagyevan Kutsaचे Kurvay Nivaramka आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.